विश्वास दवरपाक लागला आणि त्या विश्वासान सगळे आयल्यात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. खऱ्यांनीच सांगता फरीदीन बाबान जेन्ना हे केले तेन्ना फरीदीन बाबान थारायलें की हो पिपल्स मुवमेंट हो लोकांनी मुखार व्हरपाचो, आपूण आपल्याच्यान जितली जाता तितली मदत करतलो. आणि तांणी थारायलें की त्या उल्याक लोकांचो प्रतिसाद मेळटा म्हणटकर एक 25-30 लोकांची बसका आपोवया. जे वेगवेगळ्या ह्या चळवळींनी आसात, आंदोलनांनी आसात, झगडत आसात गोंया खातीर, आमच्या भुंये खातीर. आणि ताका लागून आमी एक ल्हान हॉल बूक केलो 6 जानेवारी खातीर. फरीदीन बाबाक लोक येवन मेळत रावले सकाळी सांजे रातचे कितें म्हणना टीव्ही वाले येवन इंटरव्यू घेतात आनी कितें अशी तरेची परिस्थिती. सोशल मिडियाचेर फरीदीन बाबाकच लक्ष आयलें की 30 जाणांची मिटींग जावची ना, लोक वाडटलो 70-80 जातलो. 70-80 जातलो म्हणटकर आमी दुसरो मातसो व्हडलो हॉल बूक केलो. व्हडलो हॉल बूक कर म्हणसर परिस्थिती इतली बदलत रावली की फरीदीन बाबान एक दीस सकाळ फुडें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें संदेश हें जावचें ना, इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा बूक कर. आमी येवन इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा बूक केलें. बूक कर म्हणसर परत इतलो हळू करून प्रतिसाद वाडत गेलो की आमकां लक्षांत आयलें की इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजाय पावचें ना. ह्या हॉला भितर 400 गदेले जातात, आमी फकत 300 घाले. 100 काडले तेच्या 100च्या जाग्यार 200 लोक उबे रावपाक शकतात. पूण तितल्यांनी जायना देखून आमी सायडीच्या हॉला भितर टीव्हीचेर स्क्रिनींग करपाचें थारायलां आनी तें चल्लांय बी स्क्रिनींग. त्या वटच्यातल्यान तुमी कोण आसात दारा कडेन जाल्यार तुमी थंय धाडचे. पूण काल मेरेन अशी परिस्थिती लक्षांत आयली की तेंय पावचें ना. तेन्ना आज सकाळी वचून आमी पुलिसेकी सांगले आनी खऱ्यांनी सांगता की आझाद मैदान मेळप अशें दिसनाशिल्लें. कारण परिस्थिती अशी जाल्या आझाद मैदान जावं वा लोहिया मैदान जावं, ही 2 मैदानां लोकांची. आमी विद्यार्थी चळवळ करत साकून केन्नाय मैदान बूक केल्ल्याची आमकां तरी याद ना. खंयच्याच गोंयकारांनी ती केलीय बी ना. फक्त सांगलां की आमी थंय मिटींग घेतात म्हणून. परमिशन दी म्हणून पसून मागली ना. आणि हांगा 19 डिसेंबराक गोंयचे सगळे जे एक्टिविस्ट आसात ते एकठांय जावन हांगा हुतात्मा स्मारकाची रीत घालपाक आयले जाल्यार हांगाच्या प्रशासनान ते रीत पसून तांकां घालपाक दिली ना. तेन्ना आझाद मैदान मेळत काय ना असो हुस्को तयार जाल्लो. तरीके आमी दिलें परमिशना खातीर. आज सकाळी आमी पत्र दिलें आनी वातावरण वाडटा ताचेर पुलिसेकी आमी एकच सांगलें भायर जर गर्दी जर जाली जायत आनी ती गर्दी जी आसा ती गर्दी भायर आसा ती तुमकां जर आटापाक येना जायत जाल्यार जबाबदारी तुमची आसतली, आमची न्ही. पुलिसीन इमिजिएटली स्टे दिलो कारण तांकां बाबड्यांक नाल्यार सगळी मॅनेज करची पडटा. ट्रॅफिक पुलिसीक मॅनेज केलें आनी तें परमिशन मेळ्ळें न्ही. कोणाक लागून मेळ्ळें? लोकांक लागून मेळ्ळें. हाजे पयलीं गोवा बचाव अभियानाची एक मिटींग मडगांवां भितर जाल्ली. त्या मिटींगेक निमण्या खिणाक लोहिया मैदानाचें परमिशन तांकां नाकारिल्लें. तांणी थंयच्यान एक स्कुलान बूक केलें, स्कुलाचो हॉल बूक केलो, पयशे फारीक केले, सगळें कितें जालें. आनी ऐन मिटींग घेवपाचें सकाळ फुडें तांकां सांगलें स्कुलाच्या मॅनेजमेंटान की आमी तुमकां परमिशन दिनात म्हणून. पयशे घेवन वचात. परत तांचेर प्रेशर. भंय लोकांचो. मागीर निमणे ग्रेस चर्च हॉला भितर ती मिटींग जाली आनी ताजे नंतरची ही घडणूक पयली लोहिया मैदानाची आनी ताजे नंतर आझाद मैदानाची. सो ह्या अशा परिस्थिती भितर आमी आयची ही एक इतिहासीक जमात हांगा भरून हाडटात. तुमकां सगळ्यांक च्या दिवप शक्य ना. उदकाच्या बाटल्यांची व्यवस्था केल्या. परत एक फावट मागता, जाणटे लोक उबे आसात ते पळोवपाक जायना.
कोणी जाणटे दिसतात जाल्यार तरणाट्यांनी मुखार सरून जाणट्यांक जागो दिवचो, हेच गोंयकारपण जे आमी सांबाळून दवरपाक सोदतात. ते गोंयकारपण दाखोवचें. हांगा QR कोड मारला, त्या QR कोडाचेर गेले जाल्यार तुमी तुमचे गुगल फॉर्म येतलो जाचेर रजिस्ट्रेशन आसतलें. त्या रजिस्ट्रेशनाचेर तुमचें नांव, ईमेल आनी खंयची एरिया ती तुमी सांगची. फुडाराक तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक, कितें आतां ही चळवळ सुरू जाता त्या चळवळीक ह्यो सगळ्यो गजाली आमी वापरतले. भायर एक आमी स्टँडी केल्ली आसा. इट इज जस्ट नॉट अ स्टँडी, इट इज अ सेल्फी पॉयंट. थंय तुमकां वतना मुद्दम थंय उबे रावात, तुमचे त्या बॅनरा बरोबर फोटो काडात, जाय जाल्यार सेल्फी काडात, तुमचो DP करात. जंय जंय तुमी सोशल मिडियाचेर आसात थंय थंय सगळ्याक ते वचूं दी. हें अशें सोशल मिडियांतल्यान वारें सगळ्याक पातळून. आमी जाणाशिल्ले की मिडियाचे लोक येतले, मिडिया खातीर हांगा कुशीक वेवस्था केल्या की तुमकां आडखळ जावची न्हय म्हणून. पूण तरीकय तुमकां खूब अडचणी जातात, हांव जाणा. त्या अडचणीक तोंड दीत आमी ही मिटींग सुरू करतात. हांगा मिटींग सुरू करतना परत एक फावट इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ. खऱ्यांनीच आनी सोसून द्यायचो जायना. आनी ह्या मिटिंगेची सुरवात करतना हांव आपयतां गोंयचो एक फामादीक गीतकार, संगीतकार, गायक, नाटककार, फिल्माचे डायलॉग बरोवपी, संवाद लेखक, जो आमचे बरोबर विद्यार्थी चळवळींतल्यान स्ट्रीट प्लेंतल्यान मुखार सरले आनी ताचे वांगडी तो गीतकार आनी संगीतकार म्हणजे साईश पाडंदीकर. आनी साईश पाडंदीकर बरोबर आसात बाकीचे ताचे वांगडी जे तुमचे मुखार एक गीत दवरतले. कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष आसा रत्नबाला दिवकार हांगा, ती हांगा येता. जाणें आमी PSUच्या तेंपार जे गीत आशिल्लें तेंच गीत घेवन स्टुडंट युनियनांतले तातूंत आयची परिस्थिती घालून ताणें हें गीत बरयलां. कालच बरयलां, रातीच बसयलां. निमणी खिणाक जशी जाता ते भशेन आमचे उमाळे त्या गितांतल्यान आमी आयकुया. सगळ्यात पयलीं जो गोंयचो आवाज ओपिनियन पोलाव्यार घुमलो, जी उतरां दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांणी बरयली आनी उल्हास मामाच्या म्हणजे गोंय शाहीर उल्हास गुयेवाच्या आवाजान सगळ्यांनी आयकल्यो, त्यो 4 लायनी पयलीं गायता आनी मागीर आमी सांगातानच म्हणजे तुमी बीट दियात आमी गायतात. हें दौलत फक्त नांवाचें. सो पयलीं याद करता हांव ते ओपिनियन पोलांतले ती उतरां, तो आवाज, कारण परती गरज आयल्या गोंयकाराक उठपाची. शेतांतल्या रोप्यानो, भाटांतल्या पाडप्यानो, दोंगरांतल्या खणप्यानो, दर्यांतल्या पागप्यानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. मारा ताळयो. हे वीज गोंयकारा, स्वाभिमानी गोंयकारा, हे वीज गोंयकारा, स्वाभिमानी गोंयकारा, जागो जा गोंयकारा, चल उठका गोंयकारा, जागो जा गोंयकारा, चल उठका गोंयकारा. ह्या सोबीत गोंयचेर पडल्या दुश्ट दलाला, ह्या सोबीत गोंयचेर पडल्या दुश्ट दलाला. चल मूठ आवड मारकोट जावचे पयली बळगात, मूठ आवड मारकोट जावचे पयली बळगात. शेता पटा दोंगर जमीन घर जमीन बायल जमीन पावडर काढल्या तुलुवा बोली हो. तुका माय भूय भरायता वडा आशेन पळय देखता, तुका माय भूय भरायता वडा आशेन पळय देखता. हे वीज गोंयकारा, स्वाभिमानी गोंयकारा,
जागो जा गोंयकारा चल उठ गा गोंयकारा भुयेचे केल्या कुडके दोन जाल्यात गोडके भुयेचे केल्या कुडके दोन जाल्यात गोडके दर्यादेगेर पाय पातळाव राजा जाल्यात पडके दर्यादेगेर पाय पातळाव राजा जाल्यात परके नयो काजवी सुकून गेलो मिठा घरा करून गा बिगरूक गोये फुडाराचे भुरग्या सुवादीन कशे कशे हो तुका माये गुळी भरायता बडा आशेन गाव पळयता तुका माये गुळी भरायता बडा आशेन गाव पळयता हे बीज गोंयकारा स्वाभिमानी गोंयकारा जागो जा गोंयकारा चल उठ गा गोंयकारा चल उठ गा गोंयकारा स्वाभिमानी गोंयकारा जागो जा गोंयकारा चल उठ गा गोंयकारा चल उठ गा गोंयकारा चल उठ गा गोंयकारा चल उठ गा गोंयकारा तुम्ही म्हणत चल उठ गा गोंयकारा गीत मातशें बदललां तातूंत भितर पयलीं आशिल्लें तें जागो जा गोंयकारा उजो जा गोंयकारा आमी तेन्ना म्हणटाले उजो जा म्हण आतां उजो जा म्हणल्यार लोक मागीर दुसरे कडेन लिंक करतले ताका लागून मागीर दिसतालें बरें ना कशें घे तशें राव मातशें मिटिंगेक सुरवात करतात मानेस्ताक वयर आपोवन ताजे पयलीं परत एक फावट इनफ इज इनफ इनफ इज इनफ हांगा ही बसका भाशणाची न्हय जस्टीस फेर्दिन रिबेलोन आमचे मुखार एक पिपल्स चार्टर दवरला त्या पिपल्स चार्टराचेर उलोवपाक मागण्यो दवरपाक कित्याक भाशणां खूब आयकली भाशणां खूब केली तीच भाशणां परत सगळ्यांकच भाशणाचो वाज आयला एक्शन करपाची वेळ आयल्या आनी ताजे खातीर जस्टीस फेर्दिन रिबेलोन कांय लोकांक वेचून काडले की तांणी येवन एक एक चार्टरांतल्या एक एक मागणीचेर उलोवचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे हांव आपयता गोंयांत कसलो इश्यू जालो की तो इश्यू जातकर एक फोन कोणाक तरी गर्लफ्रेंडाक वता आनी तो आमी व्हिडिओचेर पळयतात कोण वासंती पयलीं आपयता आमचे वासंती फेम नाट्य कलाकार आनी फिल्म कलाकार गोंयचो तरणाटो राजदीप नायक दुसरे कांय जाण आसतात जे फक्त उलयनात ते आपले पद्दतीन रिसर्च करतात अभ्यास करतात आनी पद्धतशीरपणान सगळी केस तयार करतात अशे तरेचो एक तरणाटो आर्किटेक्ट जो चार्ल्स कुरोया फाउंडेशना भितरय काम त्या फाउंडेशना खातीरय काम करता आनी गोंयचे हे जे प्रश्न आसात ताजेर व्यवस्थीत रिसर्च करून एक केस तयार करता अशे तरेचो तरणाटो आर्किटेक्ट आमचो ताहीर नोरोन्ना ताहीर प्लीज प्लीज ताजे उपरांत भुरगे हाली आजकाल फकत शिकनात ते इन्फ्लुएन्सरी जावपाक लागल्यात वेगवेगळ्या विशयांचेर आवाज काडटात टीव्हीचेर आवाज काडटात अशे तरेचो एक मडगांवचो तरणाटो स्टुडंट जो इंटरनॅशनल रिलेशन्स पॉलिटिक्सांतल्यो आसा ताजेर सद्याक PhD करता आनी युट्यूबाचेर इन्फ्लुएन्सर म्हणून काम करता इन्फ्लुएन्सर म्हणून आपली मतां उक्तायत राविल्लो असो ज्याचे तुम्ही पळयले ना जाल्यार मागीर वचून पळयात उस्मान खान पठाण
वेगवेगळी झुजां जाली, जावं ती कन्वर्शनाच्या अगेन्स्ट, जावं ती दोंगर कापपाच्या अगेन्स्ट, आणि ताज्या की व्हडले आमी झूज गोंया भितर पळयले ते इल्लिगल मायनिंगाच्या विरुद्ध. अशे वेळार एक गांवाचेर हावळ जेन्ना आयली तेन्ना त्या गांवांतले काही तरणाटे उठले आणि त्या तरणाट्यांनी आवाज उठोवन तो अक्षरशः राष्ट्रीय पावंड्याचेर वचून पावयलो. तो आमच्या केपेच्या कावरे गांवचो आदिवासी समाजातलो ट्रायबल लीडर रवींद्र वेळीप. आता एक दोन जाणटे लोक ज्यांचे आशीर्वाद आमकां खूप गरजेचे. म्हाका दिसता भारता भितर अशी खूप कमी कोर्टां आसतली जातूं भितर एक बेंचच ग्रीन बेंच केला, जो आमच्या हायकोर्टा भितर आसा. ग्रीन बेंच, सगळे ग्रीन केसीस थंय वतात. आणि त्या ग्रीन बेंचा भितर एक मनीस तो घरा कडेन बसून कित्याक वता तो म्हाका कळना, इतलो तेज्या कोर्टा भितरच चड आसता. इज अवर ग्रीन लॉयर, जाका पद्मश्री दिवन भारत सरकारान भोवमानीत केला. ती आमची सगळ्यांची रेस्पेदाची लॉयर नोमा आल्वारीस. गोंय आणि ह्या गोंया भितर आमकां सगळ्यांक अजुनूय आशीर्वाद दितात आणि अजुनूय मुखार सरात म्हणून विचारतात. आणि जंय जाता थंय जाणटेपणाच्या पिरायेचेर पसून आमचे बरोबर येतात वा आसात म्हणून सांगतात ते आमचे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां गोंय मुक्त करून दिलें आणि ते दितकर ते आमी सांबाळपाक शकली ना मरे म्हणून फक्त विचारत रावतात आमकां दुख्खां दोळ्यांतल्यान दुख काडीत. त्या स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नाईक, जांकां आमी आख्खे सगळे गोंय दाद म्हणून वळखता. रोहिदास देसाय, सॉरी, कुंकळकार देसाय. दादाची पिराय 86 वर्सां आणि कोण म्हणटलो 86 वर्साचो दादाचो सगळो नेट पळयलो जाल्यार. आणि तितलेच ना, हे स्वातंत्र्य सैनीक अशे आसात की 86 वर्सांचेर इतले न्हय. आमचे कडेन तर अशी एक बायल मनीस आसा गोंयांत जी आमकां अभिमानाची, जिका पद्मश्रीन भोवमानीत केला आणि 100 वर्सां हुपून आज 102 वर्साक 102 तातूंत भितर पावलो गेलो आणि आमकां अक्षरशः मेळत थंय विचारता कितें चलयलाय रे तुमी, कितें करताय रे तुमी, गोंय कोणें सांबाळपाचें रे. ती आमची लिबीबाय लिबिया लोबोस सरदेसाय 102 वर्सां आमचे बरोबर हांगा येता आमकां सगळ्या गोंयकारांक आशीर्वाद दिवपाक आयल्या. आणि दिमणे ज्याच्या उतराक मान दिवन उल्याक ओ दिवन कळप करून दिवपाची गरज ना, पण थोडके भितर सांगता. जाणी तरणेपणाक विद्यार्थी दशे सावन सगळी तरेची आंदोलनां करीत रस्त्यार देंवले आणि एमर्जन्सी जेन्ना आयली तेन्ना त्या एमर्जन्सी आड आवाज काडटकर तातूंतल्यान जनता पार्टी जाली. त्या जनता पार्टीक परत लोकशाय प्रस्थापीत करपा खातीर जाल्ली जनता पार्टी. त्या जनता पार्टीन 3 लोक निवडून दिले गोंया भितर 1977. तातूंतलो एक दोतोर जॅक सिकेर, दुसरो माधवबीर पणजेच्यान आयिल्लो आणि तिसरो कुंकळच्यान आयिल्लो, जो उपरांत लॉयर जालो, जज जालो, अलाहाबाद कोर्टाचो चीफ जस्टीस जालो आणि आज परत गोंया भितर आयला गोंय साल्वार करपा खातीर. जस्टीस फेर्दिन रिबेलो. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ.
इनफ. मिटिंगेक सुरू करचे पयलीं एक ल्हान गजाल सांगता. तुम्ही म्हणटलो कितें सांगता काय म्हणून. पोर्तुगीज जेन्ना गोंया भितर आशिल्ले, पोर्तुगीजांचे राज्य चलताले, राजेशाही चलताली, ती राजेशाही वचून पोर्तुगाला भितर 1910 भितर प्रजासत्ताक आयली. प्रजासत्ताका भितर स्टेट आनी रिलीजन दोन्ही सेपरेट केली. तो पर्यंत स्टेट आनी रिलीजन एक आशिल्ली. आणि ताजे पडसाद गोंया भितर उठले आणि गोंया भितर कितल्योश्योच मेकळीको मेळ्ळ्यो, कितलीशाच लोकांक शिक्षण वाडलें, वृत्तपत्रां आयलीं, नेमाळी आयली वेगवेगळी, लोक उलोवपाक लागलो, लोकांक खूब नोकरी मेळपाक लागल्यो, खुबश्यो गजाली आयल्यो, एक मेकळेपण आयलें. हे मेकळेपण जेन्ना आयलें त्या मेकळेपणाचेर अचानक तलवार पडली ती 1926 वर्सा जेन्ना सालादारशाही आयली. सालादारशाहीन आमची गचीच आवडली आणि ती गोची आवडी ती अशी आणि अशी तरेची आशिल्ली की थंय उलोवपाक मेळनाशिल्लें, उलयल्यार भितर उडयताले, वृत्तपत्रां सगळीं बंद करची पडली, मुंबयच्यान काडपाक लागले. सादें एक प्रत्येक गजालीक सेन्सॉर लागतालो. सादें वेडिंग इन्व्हिटेशन पसून जर पब्लीश करपाक जाय म्हणून दिवपाक जाय जाल्यार तें पसून सेन्सॉराक दिवचें पडटालें. अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली आणि त्या सालादारशाहीचेर लोक भितरल्यान खतखतपाक लागलो. हो खतखतपाक लागलो तेन्ना 1926 to 1946 10 जुनाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयलो रेस्ट घेवपा खातीर डॉक्टर जुलिया मिनेजिसागेर असोळड्यां. आणि तेन्ना एक बातमी फुटली की दोतोर लोहिया गोंयांत आयलो म्हणून. जशी दोतोर फ्रेडीन रिबेलाच्या घरा कडेन लोकांची लायन लागिल्ली तशी लायन लागली लोकांच्या ताच्या फोलोविंगाक मेळपाक. आणि लोहियान थारायलें की आपूण 18 जुनाक वचून ते बॅन जी आसा लोकांचेर उलोवपाची बंदी आसा ते मोडटलो. थंय ताणें कांय फ्रिडम फायटरांक एकठांय केलें आणि फकत 100 पत्रां धाडलीं. तेन्ना कांयच नाशिल्लें. आयचे मोबायल सोडून दियात, फोन नाशिल्ले, टीव्ही नाशिल्लो, रेडिओ नाशिल्लो, कांयच नाशिल्लें. फक्त वर्ड टू माउथ 100 पत्रां गेल्लीं. आणि 18 जुनाक जे आमी पळयलें ते दीस मडगांवां भितर 5000 लोक पावसाची पर्व करनासतना थंय लोहिया मैदानाचेर एकठांय जाल्लो. ह्या 20 वर्सां भितर जालें. ह्या 20 वर्सांतल्यान जी चळवळ सुरू जाली 1946 ती मुखार वचून 1961 आमकां गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्त जालें खरें, पूण मुक्त जातकर पसून गोंय सेपरेट दवरपाचें काय गोंय महाराष्ट्रा घालपाचें हाचेर चर्चा चलताली. आनी लोक आपले भितर परत खतखत्तालो. आमी वेगळी रावपा जाय, आमची भास वेगळी, आमची अस्मिताय वेगळी, आमची संस्कृताय वेगळी अशें सांगून हे करतालो. तेन्ना बरोबर 20 वर्सांनी फ्रॉम 1946 to 1966 ओपिनियन पोल जालो. ह्या ओपिनियन पोला भितर लोक रस्त्यार न्हय मतदान केंद्राचेर वचून तांणी आपलें मत थंय घातलें आणि मेजॉरिटीन गोंय आमी आमचें वेगळी दवरलें, गोंयची अस्मिताय वेगळी दवरली, गोंयची आयडेंटिटी वेगळी दवरली. गोंय वेगळी जालें खरें, पूण आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ले. युनियन टेरिटरीक आमकां स्वताची राजभास नाशिल्ली. बाकीच्यांक आसा तशे तरेन घटक राज्याचो दर्जो नाशिल्लो. ह्यो राज्य चलतालें ते दिल्लीचे राज्य जे आशिल्लें फायनान्शियली ते सोडून काडपा खातीर परत 555 दिसांचें आंदोलन जालें. बरोबर 20 वर्सांनी 1966 to 1986 भितर 555 दिसांचें आंदोलन जालें. लाखांनी लोक हांगा आझाद मैदान धरून सगळ्या पणजेभर पातळिल्लो. गोंयभर सगळ्याक रस्ते बंद, रस्त्याचेर उजो अशी तरेची परिस्थिती. आणि तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळी आमची राजभास, आमचे घटक. ते जालें, घटक राज मेळ्ळें. 28 40 मतदारसंघ जाले, आमदार आयले, सरकार येवपाक लागली आणि अचानक सरकारां पडपाक लागली. सरकारां पडटात कित्याक तर उडयतात कोण तर ही सगळी कन्स्ट्रक्शन लॉबी जी आसा ह्या लॉबीची राजकारणां सुरू जाली, लँड कन्वर्शन सुरू जाली. आणि अचानक एक दीस बाबूश मनसरात नांवाचो एक मनीसी मंत्री जालो ज्याने थारायलें की रिजनल प्लॅन आसा तो नवो करपाचो आणि तो सगळो ताणें ताचो आशिल्लो तो तांबडो करून सोडलो. तेन्ना बरोबर 20 वर्सांनी हें सोसूंक जायना जावन फ्रॉम 1986 to 2006 गोवा बचाव अभियानाचें आंदोलन उबी जालें.
आणि त्या आंदोलनात जरी इतले खर आंदोलन झाले त्या आंदोलनातल्यान आमकां सरकाराक झक मारीत रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो पडलो. चार्ल्स कुरियाच्या कमिटी खाला नवो रिजनल प्लॅन लोकांक दिवचो पडलो. जो रिजनल प्लॅन आज आमचे लोक आसा ते बदलाय सुटल्या. अशे तरेची परिस्थिती 20 वर्सांनी परत एक आंदोलन जालें इन 2006. जे आम्ही पळयलं 1926 to 46 to 66 to 86 to 2006 आणि हे 2026. आणि हो गोंयकारांचो खतखत परत 20 वर्सांनी तीच हिस्ट्री रिपीट करपा खातीर हांगा जमला ही ऐतिहासीक जमात. आणि तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी येन्ना ही थियरी सांगली. तेन्ना एक मनशान म्हाका धजे मारीत म्हणलें हय रे ते सगळे बरें आसा रे पूण तेन्ना लोहिया आयिल्लो. आतां कोण येतलो रे लोहिया? लोहिया आयलो. गोंय सरवर करपा खातीर तेन्ना लोहिया फक्त 2 फावट गोंय आयलो. 3 म्हयन्यांनी परत आयलो. 8 दीस आग्वाद आशिल्लो आनी परत गेलो आनी मागीर गोंयकारांनी मुखार गेले. पूण हांगा आमचे कडेन एक तो नवीन राम मनोहर लोहिया आयला. जस्टीस फेर्दिन रिबेलो. ही हॅज डिसायडेड टू शिफ्ट फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा. बॉम्बेची बेस सोडून गोवा परत बेस करपा खातीर गोंय सारवार करपा खातीर. ही सगळी गजाल करतना एक गजाल जाली ती म्हणजे आमी पळयली की लोकांच्या आंदोलनाचो आनी मागीर जस्टीस रिबेलो उलो मारिल्लो ताका मेळिल्ल्या प्रतिसादान गोंय भिलें. आणि एक गजाल लोकांच्या उद्रेकान कितें जावपाक शकता तें आमी पळयलें तें म्हणजे हरमलच्या गांवांत. हरमलच्या गांवांत लोक झगडटाले. थंयचे प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर तांणी कन्वर्ट केल्लें फॉर कमर्शियल पर्पज आनी ताजेर लोक रस्त्यार नेमिल्ले. ताजेर जस्टीस रिबेलोन उलो मारलो आनी तो उलो पळयलो आनी सगळी गजाली पळयली. त्या लोकांचें आंदोलन पळयलें. हें आंदोलन आतां मुखार वचत रावतलें. हें कशें करून सारवार करपाक जाय म्हणटकीर हांगा हें सगळें चेपोन उडोवपाक जाय म्हणून तांणी तो स्क्रॅप केलो कन्वर्शन. हे लोकांनी सिद्ध करून दाखयलें की लोक एकठांय जाल्यार जावपाक शकता. त्या लोकांक मानवंदना दिवन आयज आमी आमची ही जमात सुरू करतात. हांव मागता 5 प्रतिनिधी आसात हांगा हरमलच्या समितीचे तांकां घेवन वाजयत गाजयत हांगा स्टेजीचेर हाडचे आनी आमची फ्रीडम फायटर आसा लिबिया लोबोस सरदेसाय तिच्या हातांतल्यान तुमी गोंय लिबिया भाय तांचो सत्कार करचो अशें मागता सगळ्यांक. रघुनाथ सातेलकर अध्यक्ष हरमल पर्यावरण समिती, मेलविन डिसूजा सेक्रेटरी हरमल बायोडायव्हर्सिटी कमिटी, सीताराम नाईक, सविता कांबळी आणि सिद्धी हळणकर. हांगा आज पळयात कितली जाण जाणटी आसात. म्हणटात तरणाटे नाच. हे पळय ह्या तरणाट्यांनी सिद्ध करून दाखयलें. त्या तरणाट्याचो हांगा तुमच्या हातान आमी सत्कार करतात. तुमच्या वतीन लिबीबाई तांकां हार घालून तांचो सत्कार करता. आनी हो सत्कार करतना आमी कंटिन्युअस एकूच स्लोगन दिवया आणि तो स्लोगन दीत आमी हो सत्कार घडोवन हाडया तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन. या हीच घे काय बरं कंटिन्युअस ताळी वाजून कंटिन्युअस स्ट्रगल केला जाणी कंटिन्युअस.
Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. या हरमळांचो इतिहास घडयला तोच इतिहास गोंयच्या गांवांनी आणि शारांनी घडू दी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागान. मागता तुम्ही फोटो सेशन जातकर सकल वचून बसचे. मीटिंग घेतना फेर्दीन बाबान एक गजाल सांगितली, सदांची भाशणां नाकात. पिपल्स चार्टर आसा तो पिपल्स चार्टर आमी लोकां मुखार दवरतले. हो पिपल्स चार्टराचेर हांगा लोक येवन उलयतले जे फेर्दीन बाबान वेचून काडल्यात आनी ते आमकां कितें जाय ती गजाल सांगतले. आनी ताचे खातीर हांव पयलीं सगळ्यांत पयलीं आपयतां आमचे दाद स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष मुरळीदास देसाय. सगळ्या हिंगा हाजीर आसल्याक जावं गांव गोंयचे आमच्यो भयण्यो भाव भुरगे तरणाटे आमचे मिडिया आमचे MLA आनी मोठे मोठे ते लिडर आमचे फुडें बसोन आहाय. बाब फेर्दीन आनी आमची सगळीं हिंगा बसोन आसले तांकां येवकार दिता. हांव कितें उलोवंक सोदी ते संदेश बाबान सगळें उलोवन मेकळे केलां. कितें तरी आसतना ही 2 उतरां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, तुमकां खबर आहा म्हजी पिराय तेणें सांगला आतां 86 म्हज्या लिबियाबाय व्हड आहा पूण 86 हे 86 वर्सां म्हाजी काडला कडेन आहाय. हांव 14 वर्सां आसतना जैनात पडलो. आज स्वतंत्र लढ्याक म्हजो वांटो आसलो. तर ते स्वतंत्र सैनीक आज वयर पावले म्हजे बराबरचे आनी थोडे घराक पडोन आसा, भायर सरोन जायना. पूण जे गेले ते हुस्के करून गेले, जे वयर गेलाय ते हुस्की करून गेले आनी आसाय ते हुस्के करून तळमळटात. आमकां हुस्को खंयचो एकूच गोंयचे फुडाराचो. जो गोंय आमी पुर्तुगेजां कडेन झुजोन मुक्त केले आनी ओपिनियन पोलान साल्वार केले ते आतां कोणाक विकपाक आमी भायर सरल्यात. कोण आमगे गोंयचे घट्टण करूंक सोदतात. रुलींग पार्टी ओपोजिशन पार्टी. म्हाका सांगना काय आमी शाबी बाबी पोक दुफेरस म्हूण सांगना काय. पापी शाबी पोक दुफेरस म्हूण सांगना काय. एकमेकाक धरून आसात. एकलो मारल्या भशेन करता आनी दुसरो रडल्या भशेन करता. आपूण मंत्री जाले म्हणटच कांय जमीन विकपाचे नवे नवे आयडियारी काडटात. ओपोजिशन पावलो म्हणटकच हो हो कोण बोवाळ मारतात आनी रुलींग पार्टी सगळी खूब भोंवता म्हण बोब मारतात. गोंयच्या कानाकच पडले ना. गोंयकार फुडारपणूय ना. आज तुम्ही फुडें सरोंक जाय. बाब फेर्दीन बाबा सारके आज फुडें सरला कडेन आमचो म्हणचो. एका जबाबदार कोण तुम्ही म्हणटले राजकारणी आनी तांकां शिकोवपी गव्हर्नर ऑफिसर ना ना भाव. आमी आनी भयणांनो चोर चोरतलो तो चोरतलोच. ताका दुसऱ्याची कोणाची आयडिया नाका. जो बाबतीन आमी ओगी बसले म्हणून तांकां रान मेकळी जाला. हे राजकारणाक भिवन फकत मतदार हे राजकारण फकत मतदारांक दितात म्हणजे तुमकां आनी आमकां. तेन्ना आमकां फुडें सरोंक पडटले. हरमलचो लोक फुडें सरले आनी आतां दाखयता भशेन त्या राजकारणाक दोन रथ बॉल तेन्ना बॉल जाली. राजकारणांतले राजकारणी दोन रथ हे भिरांत हे राजकारणाचे मनशांनी दोन रथ एक रातीर बंद रथ केलो.
आमचो फेर्दीन रेबेल बाप तुमकां खबर आसा हो फेर्दीन रेबेल आज राम मनोहराच्या रूपान भितर सरला 1946 वर्साक राम मनोहर लोहिया आमच्या आसोलमा पावलो जुलिया मिनिस्टरच्या घराक आनी तेका त्या टायमार तेणे आमकां संदेश दिल्लो आनी त्या संदेशाचेर आख्खें गोंय उठलें त्या पर्यंत हो आतां टायम येयलो कडेन दोतोर रिबेलान पुराय अभ्यास करून एक चार्ट तयार केला ते कितलेशे मागण्यो गायल्या त्यो आमी मुखार व्हरतकच जायते तरेचे लोक उलयतले तेतूंतलो एक मागणी म्हणल्यार हो आतां तो कॅझिनो मांडवी न्हंयत काडपाचो हाचेर सगळ्यांनी राजकारण केलां कोणे राजकारण केला कोणे मशाल मिरवणूक काढली सत्य राहिल्यार फाल्यां काडून उडयतलो म्हणून जाल्यार कोणे विचून येतो की 100 दिसांनी काडटलो म्हणून एक दिली सगळे हे चिकाक ह्या बोवाळाक आमगे मांडवी मोगाची म्हादय प्रदूषण जाला तिने जर तूं पळयत जाय 7-8 वचून पळय हांव लागीं रावता ते मांडवी पांय घायले जाल्यार तुजी पांय हरदताय इतले पोल्युशन आमचे मांडवी जाला कड्या आनी हे जुगारा लागून कितलेशीच फामिली भिके पावले केंद्र सरकारान पळोवन तांकां पापाचो पयसो म्हणला पापाचो पयसो म्हटला आमकां नाका हो पापाचो पयसो देखून आमी आमची मागणी आसा बार मारायचो कॅझिनो जाणटेपणान एकूच मागणें म्हणजे जाणटेपणान तुमचे एकूच मागणें जाणटे नेणटे हे केली उंचराय आनी हे कॅझिनो आसती भायर घालपाक जाय आज फेर्दीन बाबा लिडरशिपीचेर हे जातले आनी घडटले अशें म्हणून हांव मागता जय गोवा जय हिंद आमच्या मदल्या सगळ्यात जाणट्या मनशान उलो मारला थंय मातशे तुमची ताळी आयकून ते कझिनोची व्हडी हालिल्ल्या भशेन दिसली आतां हालपाक लागले सगळ्यात महत्वाचे जो आमी हाडिल्लो तो रिजनल प्लॅन आनी तो रिजनल प्लॅन इतलो सगळो चार्ल्स कुरियन घडोवन हाडलो आनी तो ताका खंय तरी खिंडार घालपाची कामां करत रावले कित्याक जाय आमकां हो रिजनल प्लॅन कित्याक जाय आमकां हे ODP तुमच्या मुखार व्यवस्थीत केस मांडपा खातीर येता आमच्या गोंयची ग्रीन लॉयर नॉर्मा आल्वारेस My dear friends, my dear activists, my dear Goans from North and South and East Goa, it is really heartening for us who were preparing this program along with Justice Ferdin to see this huge turnout spilling out from this hall, on the side halls, on the stairs down, so much so that we even arranged something at Azad Maidan if people could not be accommodated. It only shows that the moment is right, that everyone is waiting to do something, and that's what we hope will be launched today. Let me speak to you about the regional plan. In 2012, we got a document that would protect Angarache Goem. The Regional Plan 2021. This plan was prepared by eminent architects and planners who love Goa. And besides that, they were given a mandate, a direction
by the state government, no less, a direction by the state government to design a plan for the state that would protect the ecological assets while allowing development. This was their direction. This is what they prepared in 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of Regional Plan 2021 is the demarcation of eco-sensitive zones. The plan has 2 broad eco-sensitive zones. Zone 1, which comprises the most sensitive, most precious ecological assets of this state, like steep hill slopes, sand dunes, forests, Khazan lands, and in eco-sensitive 1 zones, no development is allowed. This was their idea, protect these sites, these places altogether. Eco Zone 2 is also environmentally sensitive area, slightly lesser, where some development, restricted development would be permitted. Orchard lands are plateaus, natural cover where trees just grow wild in that sense, irrigation command areas, all these were marked as eco-sensitive zone, some development to some extent. This together, eco-sensitive 1 and eco-sensitive 2 cover 82% of Goa. 82% protected under 1 or 2. This document, Regional Plan 2021, it is our passport to good governance. It is a document which we must treasure, hold and fight. Our passport. I use that word deliberately. So what has happened? The document is still in force. The Regional Plan 21 is still in force. Why are we agitated today about what is going on in the state when 82% of our land is protected? What is the agitation about? We are here because since 2018, every effort is being made by whosoever is in power to throw this document out of the window, not officially, unofficially, by making changes to the Town Planning Act so that the regional plan Eco Zones 1 and 2 will be diluted and their protection will be removed. Government first introduced Section 16B, then Section 17.2, then all these are designed to enable wealthy individuals and real estate companies to put their footprint and their hands and their full selves in Goa in our eco-sensitive areas. Now the regional plan is being dismantled in 2 ways. 1, the town planning department is enabling property owners to purchase a zone of their choice on payment per square meter for a zone change. So nothing about planning, nothing about eco-sensitive. You are able to pay per square meter, you can get a zone of your choice. It's like somebody going to the medical college and saying, here's my money, give me the doctorate, the degree of doctor. So people who have the money are getting a zone change. And number 2, the second way, because after all the regional plan is still there saying this is eco-sensitive, this is Khazan and so on. The second way is that the town planning is accepting reports prepared by private architects and planners who come there with a lot of figures, a lot of documents, a lot of paper and say that, I'm sorry, this land is not steep hill slope. I have measured it. Look, this is the measurement. It is not steep hill slope. It is not Khazan area. It is not forest area. It is not orchard area. If it is orchard, they say it is very rocky and nothing will grow over here. So all these
documents are being presented by the real estate through planners, through architects, giving it a sort of professional look, and town planning department, forgetting that eminent planners, eminent architects, that there is a Surveyor General of India topo sheets, all these documents which say they are steep hill slopes, say they are eco-sensitive areas, they just forget about them, accept these documents from these new architects and planners who come. Now remember, these professionals have a vested interest. They are engaged by the party themselves. Please prepare a report for me showing that my land is not eco-sensitive area. They have a vested interest in the projects that they are recommending, and the department is simply accepting them and allowing projects, construction of projects with hundreds of swimming pools in them. Hundreds, 600, 700 flats, 700 swimming pools. In a place like Goa, where we Goans are not getting more than 1 or 2 hours of regular water, good clean water every day. Promises are made, but they are not kept. So we cannot allow this kind of 1,000 swimming pools and hundreds of swimming pools anywhere. As a result, despite the regional plan being enforced, our hill slopes, our rice fields, our khazans, our irrigation areas are all under attack. And therefore, I come here before you to say what Sandesh has said before, what we have been repeating, and please repeat again with me, enough is enough. We protest this kind of government. We have a regional plan. You have a duty to respect it. You have a duty to keep it in force. We protest this kind of governance where you keep the regional plan on paper but throw it out of the window another side. We demand that the government strictly follow the Regional Plan 2021 and stop permitting zone changes based on requests from private individuals. Thank you. Justice Rivelo got high. नॉर्माबाईन खूप बरें थोडके भशेन रिजनल प्लॅनाची केस आर्ग्यू केली आणि आता आपयता आमचो तरणाटो व्हिडिओ इन्फ्लुएन्सर PhD scholar who is doing his PhD on international relations will also speak on Goa. Usman Khan Pathan. माचेर आशिल्ले भोवमानेस्त मोगाळ गोंयकारो देव बरी सांज दिवं. When laws, principles, rules, high court judgments are violated, are not respected, it is time for us people to come out and show why democracy is for the people, by the people and of the people. तर संदेश बाबान जेन्ना रिक्वेस्ट केली की CRZचेर जो आमचो चार्टर डिमांड करता ती डिमांड तुमच्या मुखार हांवें दवरपाची. सो जेन्ना हांव रीड करतालो, आयरनी इज दॅट 2 days बिफोर टायम्स ऑफ इंडियाचे एक न्यूज रिपोर्ट केली अँड मोरजीम बीचाचेर there is a CRZ violation which has happened just 2 days ago. So where is the law? Where is the respect to the High Court judgment which is there since years now? तर आमचो जो चार्टर डिमांड करता कोस्टल रेग्युलेशन झोनाचेर जितले इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा पयले सुवातेर तांकां सील सिस्टमॅटिकली त्यांचे लायसन्स कॅन्सल करप आनी तांकां डेमॉलिश करप.
ह्या बाबतीत एक इम्पॉर्टंट जजमेंट जो स्वतः आमचे जस्टिस फेडिन रिबोलो सराचो एक जजमेंट आसा, गोवा फाउंडेशन वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा रिट पेटिशन जो घातिल्लो डेटेड 29 जून 2000. हातून स्टेट गव्हर्नमेंटान एश्युरन्सीस दिले. त्याचे उपरांत हायकोर्टान काही डायरेक्शन्स दिले स्टेट गव्हर्नमेंटाक, डायरेक्शन इश्यू केले आणि त्यो डायरेक्शन्स पुरायपणान एनफोर्स जावपाक जाय ही आमची दुसरी मागणी. जे डायरेक्शन इश्यू केले तातूंतले कांय पॉयंट तुमच्या मुखार दवरता. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी हांचे जे पावर्स आसा, विथ इंटग्रिटी तांचे ते पावर्स एक्सरसाइज करप आणि CRZ व्हायोलेशन जितलेय आसा किंवा जे नो डेव्हलपमेंट झोनान कन्स्ट्रक्शन जाले आसा तांचे अगेन्स्ट इन्क्वायरी आणि एक्शन जावपाक जाय. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ऑफ गोवा हातूंत भितर जे कंप्लायन्सीस कंडिशन्स आसा जे लिस्ट केला ते फुलफिल जातात काय ना ते एन्श्योर करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा ही कॉम्पिटंट अथॉरिटीची आसा. वीकली पेट्रोलिंग, फोर्टनाइटली and monthly inspection, these are mentioned in the judgment in very detailed manner. I am just putting forward some summaries. हे जे इन्स्पेक्शन्स आसा ते जावपाक जाय, कंपल्सरीली जावपाक जाय. ते जातात काय ना, we have to be assured about it. आणि गव्हर्नमेंटान जे हायकोर्टाक एश्युरन्सीस दिले ते सगळे एश्युरन्सीस फुलफिल करतात काय ना हेही लोकां मुखार हाडपाक जाय. आणि वी हॅव टू एन्श्योर दॅट दीज आर हॅपनिंग. दिस इज आवर थर्ड डिमांड. अँड फायनली लोकल अथॉरिटीज, गव्हर्नमेंट ऑफिसरान जे डिफेक्टिव्ह शोकॉस नोटिसीस किंवा ऑर्डर्स पास केल्या, दे हॅव ब्रोकन द लॉ. They have to be punished. A strict action has to be taken against them. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच उस्मान. ह्या मिटिंगेक एड्रेस करतना कोणी आमी म्हणपाक शकना की मिनेजीस ब्रागांजांक जमिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो. म्हाका म्हणची पडटा की मिनेजीस ब्रागांजा भितर जमिल्ल्या भयणांनो आनी भावांनो आनी आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या भयणांनो आनी भावांनो, म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे कमीत कमी 300 लोक थंय सद्याक उबो रावन मिटींग आयकतात. हांव अजुनूय मागता जर तुमकां अडचण जाता जायत, सारकें दिसता जायत, व्यवस्थीत वचात. आझाद मैदान आमचे, आमी आझाद, सुसगात बसात आनी मिटींग आयकयात. सगळी व्यवस्थीत LED स्क्रिनाचेर दिसता. तुमकांय सुसगात बसून एक गार्डना बशिल्ल्या भशेन बसून मिटींग आयकुपाचो एक सुवेग मेळटलो. हांव फुडली खेपेक फुडली सुवातेर आपयता. जो हांवें जर सांगलें की ट्रायबल एरियेंतल्यान आज ट्रायबल्स उठल्यात, चिमेल उठला आनी चिमेल युनिटी मॉल जे हाडपाक सोदता ते युनिटी मॉल नाका म्हणून जी युनिटी जाल्या ती ही. And this is a real mall of the people of Goa. आणि त्याच लोकांक सगळ्यांक रिप्रेझेंट करून येता आमचो कावरेचो भाव रवींद्र वेळीक तुमचे मुखार घेऊन आनीक एक चार्टरातली मागणी. माचेर बशिल्ले आमचे मानेस्त जस्टीस रेवेलो बाब, मॅडम नॉर्मा, तशेंच इतर मानेस्त आणि माझ्या सगळ्या गोंयकारांनो, हांव आयज तुमचे मुखार आनी एक चार्टर दवरपाक आयिल्लो आसा. तो म्हळ्यार आमच्या गांवाचेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या गोंयांत सुमारे 191 सुमार ग्रामपंचायती आसा आनी तातूंत सुमारे 334 सुमार गांव आसा. आणि तुमकां समज जर खरें गोंयची जर गोंयकारण पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे लोकांनी गांवांनी वचपाक जाय. गांवांनी लोक कशे रावतात, कशे जगतात, गांव कशे टिकोवन दवरलात हें पळोवपाचें आसा. हे गांव काल आनी पयर घडलेले न्ही, तर तेंचो 10,000 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. आणि आयज तुमी जर पळयता जाल्यार आयज आमचे कडेन
3 साकून गुगल मॅप्स अवेलेबल आसा. 2003 ते 2025 आमी आज 26 आसा. तेन्ना ह्या इतलेशे बारीकशे काळा भितर कितले प्रमाणात आमचें गोंय चेंज जाला, गोंयचो ग्रीन कवर चेंज जाला, गोंय कितले प्रमाणात नश्ट जाला तें पळोवपाक मेळटलें. आमचे गांवांनी पयलीं गांवकारी सिस्टम आसताली, जेका तेजे नंतर आमी कोमुनदाद म्हणून वळखतात. पूण ही गांवकारी सिस्टम बसयल्ली कशी? गांव चलोवपा खातीर. गांव चलोवपी आनी गांव वसोवपी हेका म्हणटात गावडो, अशें म्हण आसा. तेन्ना ह्या आमच्या लोकांनी भुमिपुत्रांनी आमचें गोंय टिकोवन दवरलें. पूण आयज अशी परिस्थिती आमच्या निर्माण जाल्ली आसा की गोंयान येयल्लो प्रत्येक जाण मनीस ना पेक्षा आमी अशें म्हणपाक शकतात की 10 जाणांतले 8 जाण तरी ह्या गोंयांत आपले दुसरे घर बांदून रावपाक सोदतात. आनी दिसान दीस गोंयची जमीन आसा ती कमी पडत वयता. तेन्ना तुमी उत्तर गोंयान पळयशात, आयज हरमला जे लोक उठले, चिंबला लोक उठलेले आसात, करमळी गांवांत उठला, फाटीं शिरोड्या लोक उठलेले. आनी अशें म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी आंदोलनां, गांवांनी लोक उठ्ठले. कित्याक की सद्याक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की मनशाची ग्रीड ही दिसान दीस वाडत वयता. आयज जमनीचे प्लॉटिंग करपा खातीर, कित्याक गोंयचे जमनीक भयंकर डिमांड आसा. दिल्लीवाले, मुंबयवाले, बेंगलोरवाले येवन हांगा आपले सेकंड होम इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदतात. आनी ते करपा खातीर गांवांनी भितर प्लॉटिंग चालू आसा. मडगांवां जर जमीन मेळना आसत जाल्यार सांग्यार वचून लोकांनी लाखांनी जमनी घेतलेली आसात. काल पयर जी भुरगीं ग्रावंडार खेळटालीं त्या ग्रावंडाची प्लॉटिंग जातना मनाक खूब वायट दिसता. तेन्ना आयज आमचे गांवांनी ग्रामसभा आसून सुद्दां ग्रामसभेक पावर ना अशें कित्याक म्हणटा हांव? तर 73rd कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंटा प्रमाणे आमकां पंचायतीक पावर दिली खरें, पूण रिजनल प्लॅन जरी करता आसतना विलेज लेवल पार्टिसिपेशन जर आसा तरी सुद्दां तेजे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ग्रामसभेचे कन्सेंट आसा काय कितें? ना. कित्याक TCP जें करता तें फायनल. इवन ग्रामसभा लेवलाचेर पंचायत जर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सुद्दां दिना तांकां जाल्यार हे अंडर सेक्शन 66(3) वचून सरकारा कडेच्यान, ऑथॉरिटी कडच्यान लायसन्सीस घेवन हांगा कन्स्ट्रक्शन घेवन ते कन्स्ट्रक्शन बांदतात. सो खऱ्या अर्थान आमच्यो ग्रामपंचायती एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभा एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभेक एडिशनल पावर्स जाय. फाल्यां खंयच्याय गांवांनी समज जर प्लॉट्स जातात किंवा कन्वर्जन जातात शेतां भाटां, जर आमी प्लॉट्स करून कन्वर्ट करून विकपाक सोदतात जाल्यार ताका ग्रामसभेचे कन्सेंट मॅन्डेटरी आसपाक जाय. अशें प्रोविजन आमी खंय तरी आयज मुखार येवपाक जाय. हे सामकें नितांत गरजेचें. कित्याक जर आमी गांवच्या लोकांनी समज जर हातान हें घेतलें जाल्यार तें जावपाक शकता. नाजाल्यार हे जे आयज काल जे आसा वयर जे आमचे कायदे करतात आनी आपल्याक जाय तशें ते बदलतात, ते आमकां केन्ना विकून उडयतले. आमचे एक गांवची एक काणी सांगता हांव. आयज पर्यंत आमी आमचो गांव कसो चलता तो. एक 2 गांवचे बारीक उदाहरण दिता. आमचे थंय काजूर म्हणून एक गांव आसा. आज पर्यंत त्या गांवचे गांवपण चलता. म्हळ्यार अशें की वर्सांतल्यान एक गांवचे लोक मेळटात आनी वर्सभर गांवचे कार्यावळी कशें आसतल्यो, गांवची उदरगत कशी जातली ते आयज बसून लोक ती बसून ठरयतात. एक गांव असो आसा ज्या गांवान अशें ठराव घेतलेलो आसा की खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वयचे पयलीं किंवा खंयच्याय कोर्टान वयचे पयलीं गांवची समस्या ती मांडार डिस्कस जावपाक जाय. तेजे पयलीं तुमकां कोर्टाक, पुलिशेक आनी हांगा वचपाक किंवा कोर्टान वचपाक मेळना. सो सांगपाचो अर्थ असोच की जो पर्यंत आमच्या गांवांनी मांड आसात, जो पर्यंत आमच्या गांवांनी गांवपण आसा, हे आमचे गांव टिकोवन उरतले. सो फुडें वयता आसतना हांव मागता की एक म्हण अशें आसा, म्हळ्यार एक जेन्ना आमी डॉक्टर माधव गाडगीळ सरा कडेन जेन्ना बरोबर आमी काम करताले तेन्ना म्हाज्या निदर्शनाक एक अशी गोश्ट आयली की आमी फॉरेस्टार सॅक्टराचेर काम करताले.
एक मेंढा लेखा म्हणून एक गांव आसा गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रान. त्या लोकांनी आपलो गांव आपल्या ताब्यात घेतलो, ग्रामसभाक फुल पावर दिलो आणि थंय सरकाराचे किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कांय चलना. त्या गांवाचे एक स्लोगन अशें आसा, ते म्हणटात की दिल्ली मुंबईत असो आमचे सरकार, दिल्ली मुंबईत असो आमचे सरकार, पण आमच्या गावात आमीच सरकार. म्हाका दिसता की हे स्लोगन घेवन गोंयकारांनी मुखार वचपाची गरज आसा. आता निमणे सुवातेर एक हांव चार्टर वाचचे पयलीं एक आमचे खास करून जे गोंयचे आदिवासी भाव, आमचे भुमिपुत्री जे लोक आसात तेंच्या वतीन एक मुद्दो दवरता. सुमारे 334 गांवां भितरले 63 गांव आमच्या शेड्यूल एरिया म्हणून नोटिफाय करपाक जाता. शेड्यूल एरिया म्हळ्यार कितें तर एका प्रोटेक्शन दिल्ले अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जे वन्स दीस विलेजीस आर नोटिफायड एज अ शेड्यूल एरियाज, नोबडी कॅन टच देम, म्हणजे तांकां कोणाच्यान हात लावपाक जायना. ह्या गांवांतल्यो जमनी समज जर तुमी नॉन ट्रायबल्सांक जर विकतात जाल्यार ते विकपाक मेळना अशी बंदी आसा. सो नेक्स्ट आमचो मुवमेंट एखादे हो आसूं येता तेन्ना हांव मागता की जर आमी ह्या भुमिपुत्रां खातीर जर एटलिस्ट हे शेड्यूल एरिया सुद्दां जर इम्प्लिमेंटेशन करपाक पावले जाल्यार आमचे गोंयचे 63 गांव 63 विलेजीस सांबाळून उरतले फुडारा खातीर. सो आयज जालें कितें तर आमची शेतां भाटां कन्वर्ट जाला, व्हाळ आसा ते पुरोवन गेला, वर्सान वर्स व्हाळांतले न्हंयचें उदक कमी जायत वयता. हेका लागून हांव फुडलो चार्टर तुमचे मुखार दवरतां, चार्टराचो डिमांड दवरतां की प्रत्येक आमच्या गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. सरकारान हेजेर काम करचें. द गव्हर्नमेंट इन द नेक्स्ट बजेट मस्ट प्रोवाइड फंड्स फॉर द एंटायर एक्सरसाइज टू बी कॅरीड आउट इनिशियली इन द विलेजीस इन द फायनान्शियल इयर कमेन्सिंग फ्रॉम 1st April 2026 and the towns and cities in the financial year commencing 1st April 2027 to identify the carrying capacity of each village of Goa. NIRI or any other governmental body should be interested to carry out the survey. So हो आमचो आयचो एक डिमांड जावन आसा चार्टराचो आणि तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता की हो डिमांड घेवन तुमी आपल्या घरान, आपल्या गांवांत, आपल्या शारान वचचें. देव बरें करूं. उपकारी रवींद्र बाब, खास करून आदिवासीची लोकशाही पद्दत जी आसा त्या पद्दतीचेर खूब बरे तरेन उजवाड घालो आणि ही गांवकारी पद्दत जी आसा ती गांवकारी पद्दत आणि मांड जे आसा ते मांडूच अजून पर्यंत आमचे गोंयकारपणाने गोंयची बेसिकली डेमोक्रेटीक स्पिरीट आसा ते दवरला. कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या भायर गेले जाल्यार कितें परिस्थिती जाता ते आज विलेजीस प्रकारांना भितर दिसता. ताका लागून आमकां आझाद मैदानबाजी करची पडल्या. ओके, ही परिस्थिती आणि हाज्याकी भयानक परिस्थिती कॅरिंग कॅपॅसिटी नासतना हांगा गोंया भितर सद्याक डेव्हलपमेंटाच्यो येवजणी चल्ल्यात. आमी सुरवात करपाची आशिल्ले ह्या मिटिंगेची ती एक गोंयचे फामादीक तियात्रिस्ट आणि कातारिस्ट आमचे जाणटेले जे आता ह्या एप्रिलाक 80 वर्साचे जाता ते तोमाजीनबाब कार्दोज आणि तांची घरकान्न आयनीबाई कार्दोज. जालें अशें की कितें तरी टॅक्निकल प्रॉब्लेम जालो आनी टॅक्निकल प्रॉब्लेमा लागून तांणी जी CD आनी पेनड्रायवाची कितें तरी जायना जालें. पूण फायनली तांच्या दोगांयची उमेद जर पळयली जायत जाल्यार म्हाकाच लजेन मान सकयल घालची कशी दिसता. ती म्हणटा म्युजीक बिजीक नाका पूण आमी येवन खातार म्हणटले. हांव मागता आपयता तोमाजीनबाब कार्दोज आनी आयनीबाई दोगांयकय येवन तांचे खातार दवरता. ओके, पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवंक म्हणटा. कित्याक व्हडे संख्येन तुमी आयले आनी एके चळवळीक मोठो तेंको दिलो. आयज हें आमी गीत गायता तें ह्याच विशयाचेर आटापलेलें आसा.
ते सुरवातेक गावपाचे आसले पूण दुर्दैवान म्युझिक ट्रॅक चलना जालो आनी आतां आमी म्युझिक नासतना तुमचे मुखार हें गीत दवरता. कितेंय वयर हाला जालें जाल्यार सजमोन घेवचें. Da 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 la 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 Goikada, o goikada, nodor madun pole सुंदर गोंय कोबार जाता उगड तुझे दोळे गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पळे सुंदर गोंय कोबार जाता उगड तुझे दोळे शेतमाटा झाडां पेडां ओय आमची ओपूर बाय दोंगर रानां नदी तोडी गोंयची गिरेस्ताय बाटा शेतां पुतोन आदातात दारुनाय ओ गोंयकारा हें आमचें दायज आमी सांबाळूंक जाय गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पळे सुंदर गोंय कोबार जाता उगड तुझे दोळे ला 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 गोंयकार भावानी मोनांनी आडाडा गोंयचो नासकोत्तेले गोंये मोनांदोरा गोंये हे दाखोवच्या ओ कोण एकवट घोडा फुडले पिळगे गोंय सांबाळच्या आयजूच उपाय कर उठ रे उठ गोंयकारा वेळ नाका आयजूच उठ गोंयाक या सांबाळटलो म्हणून गेले सोपूर ला 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 आयच्या गोंयांत नदर मारल्यार कितें देखोंक येता हे फुडारी आमची जमीन भायल्यांक विकून दिता दुडवां आशेक लागोन गोंयचो घात घेता हे आडावच्या गोंय सांबाळच्या उठ गोंयकार पुता आसाय तो खोलेस तूं निजाचो गोंयकार धाडोस घेवन फुडें सर जा गोंयचो राखणदार आसाय तो खोलेस तूं निजाचो गोंयकार धाडोस घेवन फुडें सर जा गोंयचो राखणदार जा गोंयचो राखणदार ये साऊंड येता देव बरें कर ये साऊंड येता देव बरें कर फाटल्यान वचचे पयलीं तुमी मारलो उलो जावं गोंयचो राखणदार हांव लोकां कडेन मागता आनी लोक तुमकां सांगतले जातले आमी राखणदार जातले आमी जातले आमी जातले आमी इनफ इज इनफ इनफ इज इनफ आनी आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक येता तुमकां सांगले तरणाटो आर्किटेक्ट जो चार्ल्स कुरयाच्या फावंडेशनांतल्यान
ताजी सगळी जी तत्वां आसा ती तत्वां घेवन मुखार वता तो ताहीर नोरंग. देव बरें करूं माझे मोगाल गोंयकारांनो. I want to tell you one thing. First of all, which was the first state in the whole country which brought a law to protect hill slopes? Goa. Kerala, the so-called great advanced state, brought their law to protect hill slopes in 2022. Jenna Wayanad tragedy happened. We got our law to protect hill slopes in 1997 before any other state of the country even thought of this. And after Norma madam has said, slowly this law is being diluted, and unfortunately it is being diluted by bad eggs from my profession of architects. तर म्हाका खूब भिरांत दिसता. But when a law is passed and our amdars are all here, they will tell you, the one who introduces the bill in the assembly, he has to give a reasoning. आमी कित्याक हे कायदो जाय जाल्यार. And we call that statement of objects and reasons. Let me read you the statement of objects and reasons for our hill cutting law called Section 17A of Town Planning Act. It is noted that widespread cutting of hilly land is causing environmental instability in the state. In order to provide a statewide control, the town planner shall be entrusted to regulate hilly land. For the purpose of this, Munun, there is a principle that Dr. Ribello will talk about called public trust. The public trust doctrine was used to give chief town planner the power to decide what hill should be cut and what hill should not be cut. Ata dongar kide, what is a hill by law? Any land having slope more than 1/10. You walk 10 meters, and if you climb up elevation of 1 meter, that is a hill slope. So wheelchair ramp, for example, is 1:12. So little steeper than a wheelchair ramp is a hill slope. In 2000, Amche Sarkar put out rules saying the cutting of hills should be permitted only in rare circumstances. Any jaw hills which are steep, meaning higher than 1:4, you go 4 meters straight and you climb more than 1 meter up. It's quite steep. Those cannot be cut under any consideration. In 2011, their regional plan that they made, they did one lovely thing. They took the data of the Survey General of India, who is the gold standard for data. Okay, he's doing surveys, collecting data off the ground from all over the country, and they found as per his slope and elevation data, what is more steeper than the 1:4, 25%. They marked those in a green color zigzag, and ami munta teka no development slopes. So you have hills 1:10, you cut them only in rare cases. You have steep hills 1:4, which shall never be cut. But now all of this changes in 2023 when our government introduces a guideline. And if you look in the gazettes, you will never find that guideline because it was issued as a circular. Any rules pursuant to law need to come in the gazette. This one didn't come in the gazette. So almost nobody knows about it. Now, no longer do they care about the data in the regional plan. No longer do they care about the data that exists with Survey General of India. Everything is based on the report of the applicant. Munun Maka, I want to tell that this is not a hill. I will get one architect or engineer or surveyor to make a map saying this is not a hill, and I will submit it. And let me tell you, the TCP goes on site, and what they do, what I will read from now is an affidavit filed in court by the TCP, just to show how they misrepresent. The entire property was checked extensively along with representative of complainant and petitioner, and all 4 numbers of benchmarks verified on site. Ami jenna survey karta, where we start our survey, we call that benchmark. And land cutting carried out was checked on site and the structures built. Number of contours 29 x 100 by 320 equals to 19.06 average slope.
Other, when I read this, I think, okay, they have gone and counted the number of contours. But Kashyap, how can you count? Contours are imaginary lines. And then they betray themselves by saying later down, there are 8 concentric contour lines which are not numbered. So what they did, they went on site, they looked at the site, and then they opened the plan prepared by the architect, and they counted the lines on his plan, and they have represented it in such way immediately after telling we went on site, we counted the contours. Munun, how वाचता जाल्यार, oh, they drew the contours of what on the side. Maka khabar na, but this is the way that our laws are being played with, our decisions are being played with, and maka खूप grand दिसता. Karan, this is not the way that it goes. Just last year, I taught a class on this to master's students of architecture and planning, and come home and I see this is what's going on in amso hintal goen. So amso demand कितें आहा? Hills and forests are the heritage of people. All development and cutting of hills should be stopped forthwith. An immediate ordinance should be passed, nazalir bill introduced to make the necessary amendments to the acts or relevant rules, stopping all development and cutting of hills. Karan, kenna amso zameen khutayta zalyar, who bears the brunt? It is those who are living from before. And till the time the laws are revealed, the guideline issued by TCP department in their circular dated 6 September 2023 should be suspended. चार्टर घेऊन तुमच्या मुखार येतना डिमांड जे करतात ते पळोवन एखाद्या तुमकां दिसत की हो फक्त डिमांड आसा, इट इज नॉट पॉसिबल. But finally, these demands are framed by a former Chief Justice of a High Court, knowing that it is possible. So, जे possible आसा ते डिमांड हांगा सांगल्यात ते पॉसिबल करून घेवप ही आमची जबाबदारी आसतली. आता तुमच्या मुखार येता ताणी पयर जस्टीस रिबेरोची मिटींग आसा म्हणून खंयटकर फोन उबारलो आणि फोन उबारून म्हणले वासंती सगळ्यांनी जस्टीस रिबेरोच्या मिटिंगेक वचपाक जाय. हे वासंती कोण ते आमकां अजून खबर ना, पूण आज आमकां कळ्ळें की तो एक फोन उबारतकर हजारांनी वासंती येतात. मागीर आमकां अर्द्या आझाद मैदानाचेर धाडचे पडटात, कारण ते सगळे वासंती तुम्ही ताचेर मोग करतात आणि तो तुमचेर मोग करता येता राजनीत नाही. नमस्कार. म्हाका मॅसेज येयल्ली तर फक्त 3 मिनटां दिल्या, कारण आमी सगळे रावल्या जस्टीस रिबेलो बाबाक आयकुपा खातीर. वेदीर आशिल्लो गोंयचो राखणदार मनोहर लोहिया फाटल्यान आमचो मनोहर लोहिया, तुमकां काळजांतल्यान माये मोगाचो नमस्कार. आनी जे आयज हांगा उपस्थित आसा ते स्वाभिमानी गोंयकार जांकां फाटीचो कोण आसा ते अख्ख्या गोंयांत मेळिल्ले 500 रुपयाची मिटींग न्ही, ही स्वाभिमानाची प्रत्येक गोंयकाराची मिटींग. त्या सगळ्यांक म्हजो मानाचो सलाम. आमकां प्रत्येकाक वाटे घातलेले, एक एक वाटो. म्हजो वाटो आशिल्लो आमची गोंयची तळी, आमच्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर. तातूंत चार्टरान 7वो नंबर आसा, नो डेव्हलपमेंट शूड बी अलाउड ऑन नियर नॅचरल वॉटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, हिल्स अँड सी शोर्स. हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. सरकार तो मागीर खंयचो आसूं, आदलो सरकार आसूं किंवा आतांचो सरकार आसूं, हे आमचे ह्या गजालीचे फक्त ट्रस्टी, ते मालक न्ही. तुम्ही दलाल न्ही, तुम्ही दलाली केल्या ती आता बंद करा. पहिली जर केल्ली आसत आणि आता तुम्ही पुढे सरता आसत, खबरदार गोंयकार उठल्या, कारण आमच्या फाटल्यान राखणदार उबो आसा. आणि आम्ही सांगिना हे सांगता पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन, सुप्रीम कोर्टाचो रिकॉग्नायज केल्लो हो स्टेटमेंट आसा. खूप तेंपान कोण तरी उबो रावलो. ज्या दिसा सराचो व्हिडिओ पळयलो म्हाका मन भरून आयलें आनी दिसलें कोण तरी उबो रावला, तेज्या फाटल्यान उबो रावपाक जाय. हांव अशें म्हणटा, जेन्ना जेन्ना अधर्म घडटा तेन्ना तेन्ना संवसारान एक शक्ती जन्म घेता. ती केन्ना कृष्णाच्या रुपान, ती केन्ना जेजूच्या रुपान, केन्ना अल्लाच्या रुपान. तो मागीर मनीस आसता, केन्ना लोही आशिल्लो, आयज तो रिबेलो बाब आसा.
सध्या आंदोलनाचो धूमधडाको सुरू आसा आणि तिनूय आंदोलन आमी जैतिवंत जाल्या अर्द्या वयर आंदोलन आमी जैतिवंत केल्या. आतांच आमचे हरमलचे लोक आयिल्ले तळी न्हंयो दोंगर पावले दिल्ली कारांच्या घशान. कोणाची पर्वा ना, कसल्यो परवानग्यो ना. ह्याच्या बापायचो फात न्हू. ही आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो तळयो. पूण हे कोणाक लागून जाला? तांकां लागून हांव अजिबात म्हणना. हे आमकां लागून जाला. कारण आमी दोळे आसून कुड्डे, कान आसून भेड्डे. आमकां भंय दिसता. आमकां भंय दिसता. फेसबुकाचेर किशोर गांवकारान जर व्हिडिओ केलो जाल्यार लायक करपाक भंय दिसता. कारण IT सेल बसला पळोवपाक कोण कोण कमेंट करता, कोण शेअर करता. तेन्ना मागीर फोन येता. आमकां फोन करपाची कापसत ना. कारण आमच्या फाटीक कोणो आसा, स्वाभिमानाचो कोणो, गोंयकारपणाचो कोणो. आमची तिनूय आंदोलनां जवळ जवळ अर्द्या वयर जिखले आमी. आतां मुखार येवपाचे आसा ते तरणाटे. खरें म्हटल्यार तेन्ना लोहिया आयिल्लो रेस्ट घेवपाक. रिबेलो बाब खरें म्हटल्यार रिटायर जाला रेस्ट घेवपाचो. पूण ताणें इनफ इज इनफ, सोसूंक जायना म्हणून उलो मारलो. आतां गरज आसा आमची तरणाट्यांची. हांव सगळ्या तरणाट्यांक ह्या माध्यमांतल्यान उलो मारता. आमी रील्स करता, आमी व्हिडिओज करता. पूण एक तरी व्हिडिओ रिबेलो बाबान उलो मारला ताजेर ह्या इन्फ्लुएन्सरा कडच्यान आयला काय ना. कारण आमकां भंय दिसता. कारण आमकां एडवर्टीजमेंट दिता न्ही गव्हर्मेंट, ती बंद जाली जाल्यार. तुमकां लक्षांत दवरा, आयज आमकां एडवर्टीजमेंट मेळटले. पूण म्हाजे भुरगे 5 वर्साचे आसा ते 21 वर्साचे जातकीर म्हाका विचारतले, जेन्ना गोंय जर आमच्या हाती भायर पावले ते विचारतले, जेन्ना रिबेलो उलो मारतलो तेन्ना तूं खंय आशिल्लो. आनी हांव जर ह्या मिटिंगेक येना आनी हांव आवाज करिना जाल्यार म्हाका धाडस जावचें ना. ते तुमकांय जावचें म्हणून हांव म्हणटा उलया, आयज उलया. कारण आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. रिबेलो बाबा परत उठला आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर. म्हाका याद जाता ते राखणदार म्हटलें की रामा काणकोणकारांनी एक उलो मारलेलो. म्हाका दिसता ह्याच हॉलांत तो रावपाचो आशिल्लो. मागीर ताका मार पडलो, बळयलो. परत रामा काणकोण परत नव्यान उबो जाला. म्हाका दिसता आमचे राखणदार आसा, खापरेश्वर आसा, बोडगिनीचो बोडगेश्वर आसा, आमचो कटमगाळ दादा आसा, बुधकाम आसा. ते राखणदार तुमच्या रुपान आमच्या मुखार आसा आनी ते आमकां वाट दाखयतले. स्वातंत्र्या खातीर जाणटेले उठले. आयज तांचे कडेन फेसबूक नाशिल्लो, इंस्टाग्राम नाशिल्लो. आमचे कडेन सगळे आसा. आमी उठोया. म्हाका 3 मिनटां दिल्या जवळ जवळ सगळे आसतली. कारण आमी रिबेलो बाबाक आयकुपाक रावता. तरणाट्यानो, ही गुडी आमच्या खात्यार आसा. आमी ती मुखार वचपाक जाय. हांव खरें म्हटल्यार हालींच्या तेंपाक पेपर वचप बंद केला. कारण सगळें बिकाऊ जाला. हांव फक्त एकट्याचो चॅनल पळयता, तो किशोर गांवकाराचो. कारण तो पोटांतल्यान उलयता, पोटांतल्यान तळमळटा. म्हणून म्हाका दिसता आनी कांय म्हाका पळोवपाचें ना. हांव सप्तक शेलेकाराचो व्हिडिओ पळयता. कारण तो आपलो सगळो काम धंदो सोडून पोटांतल्यान अभ्यास करता आनी आमच्या मुखार खरी खरी गजाली म्हणटा. हांव इतलें विनंती करता, हे सगळे पॉयंट्स आसा ते आमी मुखार काडुया. पूण आमी उलोवया. आमी उलयना म्हणून हेंचे फावना. आमी ज्या दीस उलयतले, आमी एकठांय जातले तेन्ना हेंची कापसतात ना. आमच्या जमनीक, आमच्या न्हंयांक, आमच्या तळयांक हात लावपाची. इतलेंच म्हणटा. आतां तरी गोंयकारांनो जागे जायात रे. फुडल्या पिळगे खातीर तरी गोंय राखात रे. जय गोंय, जय गोंयकार. म्हाकाच हस्य जालें ज्या पद्दतीन राजदीप उलयलो आनी ज्या पद्दतीन तुमच्या म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्यांक तुमच्या काळजांतले उमाळे खंय तरी राजदीप उलयता अशें दिसलें आसतलें. हांव तुमकां सांगलें की डॉक्टर जस्टीस रिबेलोन हे चार्टर तयार केला. तो इंग्लीश चार्टर भोंविल्लोच सगळ्याक. हांगा आमी एक ओपन सेशन करपाचें आसात जंय जे लोक आसात त्या लोकांनी आपली कितें तातूंत एडिशन करपाक जातात जाल्यार ताजी सजेशन्स फक्त घेवपा खातीर जें जस्टीस रिबेलोचें म्हणणें. ताजे पयलीं एक्झॅक्टली तांणी जो चार्टर केला ते सगळी गजाली काय हांगा सगळें उलोवप शक्य ना. तेन्ना 2 तरणाटे येतात हांगा तुमचे मुखार. जो चार्टर केला तो चार्टर पॉयंट टू पॉयंट तुमचे मुखार पयलो दवरपा खातीर त्या ओपन सेशनाच्या पयलीं. आनी ते येतात अश्विनी कामत आनी अनीश अग्नी.
लोकांचें घोशणापत्र. पॉयंट 1. दोंगर आनी रानां हें लोकांचें दायज. दोंगरावेलीं बांदकामां आनी दोंगर कापप बेगोबेग थांबोवचें. ते खातीर बेगोबेग वट हुकूम काडचो, कायद्यान दुरुस्ती करची आनी गरजेची ती नेमावळ तयार करची. दर एक गजाल जातकर ते मान्य आसा जाल्यार ताळी मारून ताका संमती दिवची. दोन, प्रादेशीक आराखडो आणि बाह्य उदरगत येवजण ओडीपी अस्तित्वात आसा तो मेरेन प्रादेशीक आराखडो आणि बाह्य उदरगत येवजणेक सांगल्या तेच प्रमाण बांदकामां करची. झोन बदलप, जमनीचो वापर बदलप वा FAR वाडोवपा खातीर शार आणि गांव येवजण कायद्यांत केल्ल्या 16B, 17(2) वा 39A हाचे सारक्यो दुरुस्त्यो बेगोबेग रद्द करच्यो. तशेंच जमीन महसूल संहिता लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत दुरुस्ती करून शेत रोयनाशिल्ल्यांक वा गोंयांत रावनात तांकां जमीन विकपाचेर बंदी हाडची. जो मेरेन हे कायदे जायनात तो मेरेन ह्या दुरुस्त्या खाला दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे. तशेंच सुरू जावंक नाशिल्ली बांदकामां वा अर्दार आशिल्ली बांदकामां बेगोबेग थारावची. नंबर 3. सोंसपाची तांक म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटीचें सर्वेक्षण केले बगर गांवांनी कसलीच बांदकामाची उदरगत करची न्ही. सर्वेक्षणा खातीर निरी वा दुसरे सरकारी संस्थे कडेन सर्वेक्षणाचें काम सोंपोवचें. तशेंच 1 एप्रील 2026 सावन सुरू जावपी अर्थीक वर्सान ह्या सर्वेक्षणा खातीर निधीची तरतूद करची. चार, पिवपाचें उदक ही मनशाची मुळावी गरज आसून लेगीत लोकांक शारांनी आणि गांवांनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ले प्रमाण 4 वरां खातीर लेगीत उदक मेळना. तेन्ना पिवपाच्या उदकाची वेवस्था जायना तो मेरेन खंयच्याच वाठारांत खूब माळ्यांची इमारत वा बंगल्या सारक्या प्रकल्पांक वा प्लॉट घेवपाक लेगीत परवानगी दिवची न्ही. अपवाद म्हणून फकत थळाव्या मनशांक रावपाच्या घरा खातीर एके माळयेचे घर बांदपाक परवानगी दिवची. नंबर 5. सगळ्या तरांच्या बांदकामां खातीर संतुलित उदरगत हें तत्व पाळचें. प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वाचो तातूंत आस्पाव आसचो. 5 कोटी रुपया वयर खर्चाची बांदकामां जातात तांकां ही तत्वां लागू करची. नंबर 6. गोंय शेती कूळ कायदो 1964 खाला फाटल्या 5 वर्सांनी मामलेदारा मुखार न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन्स दिल्यात तांची नव्यान तपासणी जावची आणि ते खातीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वा जिल्लो न्यायाधीश आशिल्ली समिती घडोवची. मुळावी कागदपत्रां लिपोवन दवरून ही न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां दिवपाच्या करण्यांनी वांटेकार आशिल्ल्या सगळ्या व्यक्तींचेर कायदेशीर केशी घालच्यो. कागदपत्रां लिपोवन दवरून वा फटींगपणां करून ही प्रतिज्ञापत्रां दिल्यांत काय कितें ताचो नियाळ घेवपाचो अधिकार मामलेदाराक दिवपा खातीर कायद्यांत दुरुस्ती करची. हीच पद्दत बागायतीकूय लागू करची. पॉइंट 7. निसर्गीक उदकाचे वाठार तळयो, न्हंयो, रानां, दोंगर आनी दर्यादेगे लागीं कसलेच तरेचे बांदकाम जावपाक दिवचे न्ही. पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रिनाक धरून प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता
आणि फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वांक धरून तांचो विचार जावचो. नंबर 8 आयज मेरेन कितलेशेच आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 म्हयन्या भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कसिनो भायर काडचे. नंबर 9 CRZ वाठारांत पडटात ती सगळी बेकायदेशीर कामां आयज मेरेन कितलेशेच आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 म्हयन्या भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कसिनो भायर काडचे. नंबर 9 CRZ वाठारांत पडटात ती सगळी बेकायदेशीर बांदकामां बेगोबेग सील करची, तांचे परवाने रद्द करचे आणि योग्य ते कायदेशीर सोपस्काय पुराय करून ही बांदकामां मोडून उडोवची. 29 जून 2000 ह्या दिसा हे विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी जावची. 10 अर्जदार, बांदकामां करपी, बिल्डर अशा सगळ्यांक मजत करपा खातीर चुकीचे वा फटकिरे आदेश दिवपांत घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर, आर्किटेक्टांचेर, सर्वेयरांचेर, इंजिनियर्सांचेर आणि हेर सगळ्या व्यक्तींचेर कडक कारवाय करची. ह्या करण्यांक लुकसाण भरपाईचें तत्व लागू करचें आणि खात्या अंतर्गत कारवाय, निलंबन, नोकरेंतल्यान बडतर्फी आणि तांचे पेन्शनय रद्द करपाची कारवाय तांच्या आड करची. देव बरें करूं. इनफ इज इनफ. इनफ इनफ. आणि आयज सद्याक ह्या घडयेक 10 पॉइंट्स इनफ काय आनी कितें आसा हाजेर एक या दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन एरिया, इट इज अ डिफरंट एरिया. आमकां खबर आहा अश्यो खुबश्यो गजाली आसात. ओके, एक बारीक ओपन सेशन. हांगा आमचे मुखार MLAs आसात, एक्स MLAs आसात, लोकप्रतिनिधी तुमच्यो भावना कळून दी. त्या हातूंतल्यान भाशणां करपाची, भाशण नाका, ते तुम्ही उलयतले, लोक उलयतले, तेय बी आयकतले, आमी आयकतले, दोतोरी आयकतलो, सगळे आयकतले. चडांत चड 1 मिनिट, 1 मिनटां भितर फक्त तुमची मागणी कितें ती सांगची. ह्या चार्टरा भितर आनी कितें ऍड करपाक तें 1 मिनिट लक्षांत घेयात. नो पर्सनल एक्युजेशन्स, नो क्रिटिसायझिंग एनी पर्टिक्युलर पार्टी. कित्याक एक पार्टी केल्यार तुका त्या पार्टीचो म्हणटले, तुका इंडिव्हिज्युअल म्हणचेच ना. सो ती रिस्क घेनाकात. ओके, आनी खंयच्या हातूंत भितर हें करतना जर तशा तरेचें जालें जायत आनी तुमी खंय पर्सनल एक्विजिशन करतात, भाशण वाडटा, गरजे भायर वाडयतात, अशें जर दिसलें जायत जाल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन म्हाका एक अधिकार दिवचो. हांव थंय सांगतलो मायक बंद कर, नाजाल्यार ताका सांगतलो मायक काडून घे. रागार जायना. भाशणां करपाची ना, फक्त कितें एडिशनल आसा जाल्यार एक 10 मिनटां खातीर दितात. प्रत्येकान उबी रावन 1 मिनटा भितर ह्या चार्टरा भितर कितें ऍड जावचें इतलेंच सांगचें, बस, आनी कांय नाका. आनी म्हाका आडावपाक लायनाकात प्लीज. देशप्रभू तुका मायक दिता. हॅलो, पयलीं नांव सांगात आनी मागीर आपली कितें. हांव सनील फर्नांडीस, अध्यक्ष कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा. आणि गोंयच्या कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा तर्फे ह्या फेजेन जस्टीस फेजे रिबेलोच्या
पावलाक फूल तेंको दिता. Full support from the Catholic Association of Goa to whatever that the Justice Sessions Bureau has initiated. ऍडिशनल डिमांड कितें आसा तितलो आज डिमांड दवरता. जर हो इश्यू आमी लास्ट टायम आमच्या राउंड टेबलाकूय बी घातलेलो आहे. झारखंड नॉट झारखंड उत्तराखंड आज पयचे नो सेल ऑफ लँड टू आउटसायडर्स पळय हे केल्ले हा बिल पास जाला. जशें नॉर्थ इस्टाकूय बी जे जमीन भायल्यांक विकूंक मेळना ते प्रोविजन गोंया येवपाक जाय हो डिमांड घालपाक जाय. जमीन भायल्यांक विकूंक जायना जे दुसरे स्टेटीन आता न्यू स्टेट जाल्या थंय ऑलरेडी हे प्रोविजन केल्ल्या ते आमच्या गोंयांत लागू करचे हो डिमांड. थँक्यू. बोलो हा म्हजें नांव अभिजीत प्रभुदेसाय आणि इंग्लिशीन उलयतां. शॉर्टली नंबर 1 regional plan RP 2021 when it was done by the task force and the panchayats, after that the chief town planner added 19 crore square meters of settlement and all the developments taking place in Goa are as per RP 2021. In 2012, the present government got elected on the promise that RP 2021 would be scrapped and a new plan would be prepared by the people. It never happened, but that CM, and when we met him, he said, I can't do it now. But I will say that the restrictions of RP 2001 and 21 both will apply. Therefore, whatever chief town planner added will not work. And that supported Goa till 2018 until that was thrown out and RP 2021 came into force, based on which all the construction are taking place. So our thing is either you put both the restrictions of 2001 and 2021, or when we go to the villages, the people have a very simple demand. Shet asne shet, bhat asne bhat, ran asne ran, and gav asto gav. This is what we want. So only individual homes or health or education facilities for the village, for the community, only that can be permitted. Nothing else should be permitted. All these hotels, everything should be stopped. That's one point. The other point is the carrying capacity. I would say dangerous thing. If at all you're pushing that, then it should be vetted and agreed by the Gram Sabha and BMC, because all these experts we can't believe. But there are more points. There are a whole lot of other things which are at stake, which is the plateaus have to be protected. They are fully under assault. The plateaus are the most eco-sensitive areas. It's not just the hill slopes. All the plateaus of Goa are the most critical. That's our water tanks. Please, we must protect them. And beyond that, there are issues of tourism going in the hands of these big hotels and all. That has to be taken up. Industries on plateaus, mining. And there are the most fundamental issue which has been the cause of all of this is that the indigenous communities do not have land rights. This has to be sorted out. Forests also have to be identified, community forest rights. All the forests belong to the villagers, not to forest department. But critically, land rights of the Bahujan Samaj have not been granted, and this is the strongest point that we have to take up. Thank you. Hello. राजन घाटे नॅशनल आर्ट अवॉर्डी हांव उलोवपाक सोदता ते चार्टरान सर चार्टरान आमच्या हितून घालूंक जाय कितें म्हादईचो इश्यू जो राजन बाब केरकर स्टार्ट केल्लो निर्मला सावंत हांच्यानी उखल्लो आनी गोंयचे खुबशे लोकांक खबर ना म्हादई नासली म्हणून. म्हादई म्हणजे कितें ती तांकां दिसतालें की टॅपांतलें उदक मेळटा तें पुरो म्हणून आमकां ती म्हादई आमकां राखपाक जाय. आणि आता फाटले क्लाउड आल्वारीस आणि नॉर्मा बाय आमचे सुप्रीम कोर्टान गेले आणि जे कितलो खर्च जाल्लो आसा तो खर्च खऱ्या म्हटल्यार ज्या मनशान आमकां सुप्रीम कोर्टान व्हेल्या आमच्या गोंयच्या विरोधात त्या मनशा पासून सगळे पयशे काढून घेवपाची तयारी आमकां दवरपाक जाय. ही चळवळ जावंक जाय आणि म्हादई राखपाची जाय. कारण हो विशय फक्त राजन केरकराचो निर्मला सावंतचो न्ही, हो विशय गोंयकारांक जावन आसा, उदकाचो जावन आसा. धन्यवाद. थँक्यू. ते कझिनोज नाव पयलीं आल्बर्टिना अल्मेदा कझिनोज मांदोवीतले भायर काड म्हटल्या पूण ते काडून आनी खंय घालपाक जायना आनी खंयच्या न्हंयेन. सो
मोपा बी खंय प्लॅनिंग आसा पळय तें सो तें पयलीं सद्याक तेका एड करपाचें ते पॉयंटार हा मागीर yes second thing is that the National Waterways Act, all those rivers which have been notified as under and brought under the purview of the National Waterways Act and therefore taken out of the purview of our decision making, all those need to be denotified. This okay, then I think we have to reiterate our demand in the light of all these issues that are being talked of special status for Goa with these points in mind. The points that we are talking about, special status for Goa. We have special status, but just one point is there. I have many more points to say, but we have little time, so we will have to have another meeting to add those points. Yes. Mahesh Babu Macharav, एक minute. Mahesh Babu Macharav. Yeah. They are in line standing there. You are just sitting, so you can wait. हांव हनुमंत मावजो गोंयच्यो कोमुंदरी नश्ट जाल्यात. गोंयांत उठ्ठा सुट्टा कोणीय अधिकार गाजयता एक प्रॉपर्टी कोर्टान घालता आनी जे पदाधिकारी कोमुंदरीचे आसात ते एक पार्टी करून ताजी फावरत करपाक दितात आनी लाखांनी कोट्यांनी रुपया आपली बोल्सांत घालतात. ह्या खातीर गोंयची कोमुंदरी जी आसात त्यो सबंद हिंदुस्थानाक अशी फक्त गोंयांकच कोमुंदरी आसा आनी खंयच ना. म्हाका दिसता जगार बसून आनी खंय आसतलें खबर ना. पुर्तुगेजान जर आमकां कितेंय बरी वस्त दिली जायत त्यो कोमुंदरी आनी हे कोमुंदरी नश्ट करपाक राज्यकर्ते मत मेळपा खातीर तांकां आदार करता. ताजेर खरपणान विचार जावंक जाय. फादर फादर भोवसे येता मागीर डिस्कस करया. मागीर भायर सगळें डिस्कस करया. म्हजें नांव फादर मौजीन जाताईत. म्हाका एकूच प्रश्न आसा. ही चळवळ पॉलिटिकल जातेली हो ना, ही चळवळ अशीच तर उरली. ही तर चळवळ अशीच तर उरली आनी विधानसभेंत पद भितर फायद्याची पडटली उपकारतली जातेली हे आमी नको. आनी दुसरें एकूच दुरुस्ती करता हे आमचे म्हजे आदी पळयलात आनी सांगलां पुर्तुगेजांनी कोमुनिदाद केले म्हणून कोमुनिदाद पुर्तुगेज आदली. ॲडव्होकेट महेश राणे, जशी ग्रामपंचायतीन ग्रामसभा आसा तशी सिटीन टावन सभा जावची आनी त्या दृश्टीन म्युनिसिपालिटी एक्टान अमेंडमेंट जावपाक लागून आमी प्रयत्न करपाचे. थँक्यू. टू दी पॉइंट साबगर महेश ग्रेट. एक प्रश्न आसा. टावन प्लॅनर आनी TCP येदो असो प्लान पास करता येदो असो आनी तो बिल्डर आहा तो व्हडलो म्हणटा आनी ते तांकां ओकुपन्सी दितात आनी सगळी दितात आनी सगळी गांव आमचो पाड घालतात. कंप्लेन केल्यार कोण एक्शन घेना. प्रत्येक मनशाक हायकोर्टाक वचचें पडटा. दुसरी गोष्ट हिल कटिंग अंडर 17 हिल कटिंगा 1 मीटर हिल कटिंग कट म्हणून प्लान घालतात आनी थंय मागीर 50 मीटर 60 मीटर 80 मीटर हिल कटिंग करता आनी TCP कडेन पयलीं वचून ते मेजरमेंट काडनात आनी कटिंग करतकच TCP वचून मेजरमेंट काडनात. सगळे हप्ते घेतात आनी सगळी नाटकां करतात. डिमांड ही सगळी चॅक करची आनी ताजे प्रमाण ना जाल्यार ती डेमोलिश करची. थँक्यू. हॅलो, हांव वेंकटेश नायक फ्रॉम पेडणे. माझी डिमांड अशी आसा की रिजनल प्लॅन 2011 आणि 2021 पर्यंत सगळो हळडूओ जाल्लो आसा आनी आमी आयडी मारता की आमचे टेनंटेड प्रॉपर्टी वाचोवचे म्हणून. थंय एक लॉ आसा एका पानाचो जो आमच्या गोंयच्या सरकारान तेन्ना पारीत केलेलो आसा. द गोवा लँड यूज रेग्युलेशन ऍक्ट 1991 हो एक्चुअली रिजनल प्लॅनाकूच कनेक्टेड आसा. हांव इतलीच मागणी करता की रिजनल प्लॅनान जितले टेनंटेड प्रॉपर्टी आसा आनी तेंचो जो
हळडुवो लावून केलेलो असा तो परत 5वो करचो, जेणेकरून आमचे जमनी वाचतल्यो. कळलं आमच्या म्हणटा ते. थँक्यू. संदेश. हा, एक मिनिट. शिवदास बाब. नाव सांगून सुरुवात कर. ओके, हांव शिवदास नायक. फर्मागुडेर तुम्ही पणजेच्या नोडगांव फोंड्या वता आसतना शिवाजीचो एक पुतळो आसा. ह्या पुतळ्या भोंवतणी ब्युटिफिकेशन नांवा सकयल हिल कटिंग चालू आसा. सध्या अर्दो दोंगर कापिल्लो आसा. म्हाका ही संदी मेळ्ळी म्हणून हांव मागतां की हे जे हिल कटिंग सध्या चालू आसा आनी थंय जे आमी भोंवतणचे लोक रावतात तांकां उदक सुद्दां मेळ्ळें उदक येवंक लागला. तेन्ना सरकारान तें हिल कटिंग जे चालू आहा तें ताबडतोब बंद करचें अशें हांव हांगासर मागणी करतां. थँक्यू. फटाफट खूप टाइम लोकांक पयसुल्ल्यान आयल्या लोकांक घरा पावपाक जाय. हांव अविनाश जाधव. आयज हांगासर जमनीचो विशय चलता म्हणून हांव मुद्दाम हांगासर उलोवपाक म्हणजे मित्रां उलोवपाक मुद्दाम येता. आमी जशें की गोंयांत जाणा सगळे गोंयांत खंयच्या जर जमनीचो जर कागद काडटलो जर जाय जाल्यार तो व्हेरी फर्स्ट कागद आसा 1/14 उतारो. तो 1/14 उतारो म्हणल्यार कितें? हांव मुद्दाम हांगासर तुमचे सगळ्यांचे लक्ष अटेन्शन करपाक सोदता हेजेर की 1/14 उतारो म्हणल्यार कितें? एक वतनदार आणि 14 कुळां हांच्या मदीं पुराय गोंयची जमीन वाटलेली आसा. जसे महाराष्ट्रातले 7 हलुतेदार आणि 12 बलुतेदार हांच्या मदीं जमीन वाटला. ह्या नियमानुसार हांगासर एक वतनदार आणि 14 कुळां, एक वतनदार तो कोण जाल्यार तो महार. महार हो हांगासरलो मूळ भूमिपुत्र आसा म्हणून तो वतनदार आसा. हांगासरल्या प्रत्येक देवळाच्या मुखार म्हारिंगण आसा, प्रत्येक चर्चीच्या मुखार म्हारिंगण आसा. इतकेच न्हू तर प्रत्येक दर्ग्याच्या समोर सुद्धा म्हारिंगण आसा. म्हारिंगणाची घुमटी दर्ग्या समोर आसा, म्हारिंगणाची खुरी चर्ची समोरूय आसा आणि म्हारिंगणाचो खामो देवळा मुखारूय आसा. म्हार हांगासरलो प्रमुख आसा आणि जमीन आयज जर पळयतलो तर व्हेरी शेमफूल की म्हाराक आयज हांगासर इल्ली उबो रावपाक जमीन उरली ना. हे सगळ्यात व्हडलें दुख्ख. पुराय जमनीचो पुराय मालक म्हार आसा आणि एक वतनदार आणि 14 कुळां हांच्या मदीं ही जमीन वाटला. हे कुळ कायद्यानुसार गेले जर आमी जाल्यार व्हेरी क्लियर जाता. हांव डिमांड मागणी म्हाजी इतकेच की म्हार समाज हो हांगासरलो मुळावाका जो आयज लँडलेस जाला ताचेर विचार जावचो. डेफिनेटली इतिहास सांगता की महार हो सगळ्यात पयलीं गोंयांत येवन सेटल जाल्लो. आज ताजी परिस्थिती बेगर जाल्या. डेफिनेटली मुखार या. आणि कोण उरला? दोतोर म्हणटा या या या. My name is Antonio Lobo. हांवें खुबशे मुद्दे घाल्यात हांगा वाचूंक सोदिना सद्या तुमच्या मुखार कोणाक दिता हांगा तुमकां दिवपाक. एक पॉयंट जो आसा म्हाका दिसता हातूंत हो डिमांड आमी घालूंक जाय इज दी denationalization of the rivers which has been handed over to the central government. The control has to come to Goa. It has to come to Goa, back to Goa. It cannot continue in the hands of the central government. I would request you to put this as one of the demands. Thank you. थँक्यू. गोविंद लास्ट घेता आणि मागीर बाकीच्यांनी दोतोरान सांगला की आपली सजेशन्स जी आसात ती तुमी बरोवन तांकां धाडची आणि ते घेतात कारण लोक खूब पयसुल्ल्यान आयल्यात तांकां पावपाक जाय. दॅट इज दी ओनली थिंग. सामकें प्लीज. I am Judith Almeida. I am making a clear demand here that the shack policy was brought to Goa with the intention of giving our unemployed youth an opportunity to carry on business. So now we must revert back. All the shacks that are given to outsiders or sublet have to be banned completely. All the bore wells all over Goa which are illegal have to be demolished immediately by the WRT. They have to inspect. We have more than 1,000 bore wells all over Goa which are tapping the groundwater. There is depletion of groundwater all over Goa. All the fishing boats of Goa have to be protected and
And the DCP has been giving permissions to people from outside the state to build their bungalows along with the swimming pools in the fishing boats have to be banned. Whatever is constructed be demolished. And we also want all individual bungalows which have swimming pools should not be permitted. Like commonly in the past, we had common swimming pools. Those have to be maintained. There is Understood. no Yeah. water. We are suffering from scarcity of Yes, water today. yes, definitely. Mangesh, माझे नाव प्रसाद धर्मालकर. We proudly boast Goans as our ancestral well farmers, but our farmlands are totally neglected. As I am from island of Diwar, आणि तुमका एक सांगता की शेतां सगळी all are under the purview of the revenue department, that is the Mamladar, and they make sure that farmers don't get this. If at all you can, they are inundating every field. The Khazan farmers are dying. This is the most important thing. Otherwise, all our Khazan land will go to the dogs. Let me verify. Secondly, we all harped about Gram Sabha. People have the word, we are the supreme. We are not supreme. Any decision taken by the Gram Sabha is vetoed by the committee. So we need, if possible, to take up this point. Thank you so much. Mangesh. Hello. Sorry, these farms I was talking should be taken away from the revenue and given to the agriculture department. That is most important. My name is Mr. Leocadio Montero, and I am a resident of Bambolim village, and I am a member of the Matrikala Dos Janero of the Gaonkas of Bambolim Komindar. Today, I am going to wish Sir, who have taken this strict decision, and I am also going to wish a happy new year to everyone. No, please, demand, sir. Demand. Yeah. Okay. All, nobody is happy right now. Okay. See, my heart is crying. Okay, I'm putting the demand before you now. My heart is crying. Now we are fighting for cutting trees, cutting hills. See, I got a proof with me. Demand. I want to demolish all these mega projects which are come into this property, and it is a 2 lakhs square meter, 2 lakhs, and I got a very good Demand is tariff. already included. No, just give me a chance to. Yeah. Thank you. Understood. Mangesh. हॅलो, माझे नाव मंगेश पुट्टूकर. माझं डिमांड असा हॅलो सर माझं डिमांड असा हांव जाणा जायत लोकांक उलोवपाक जाय म्हणून आमी जो प्रोग्राम जो केला हो मिनिमम प्रोग्राम. तुमची जे सांगतात न्ही ते करून मागीर आमी थारायतले, पूण हो आमी शिकोवन विचार करून मांडला. सो मागता तुमच्या लागीं वेळ जाला आतां पावणे 6 जाल्यार की तुमचे विचार कितें आसात बरोवन दियात. आमी या दोतोरान सांगला जाणा सगळ्यांच्यो खूब मागणी आसात. कोणाक एक्शन प्लॅन जाय, कोणाक बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जाय. एक कॉल दिल्लो ताचेर इतले लोक आयल्यात. सगळ्यो गजाली एका बरोबर करप शक्य आसनात. 1 बाय 1 आमकां करच्यो पडटल्यो. लोकांक पयसुल्ल्यान आयल्यात तांकां पावपाक जाय. ताका लागून रागार जायनाकात. तुमच्यो सगळ्यो मागण्यो आसात त्यो दोतोराक धाडात. दोतोरान आपलो नंबर शेअर केल्लो आसा हाजे पयलीं. तो नंबर सगळ्यां कडेन आसा. त्या नंबराचेर मागण्यो घालपाक जातात. दोतोर गोंया भितर आसा, प्रत्यक्ष येवन ताका मेळपाक जाता. आतां लास्ट सामकें हांव आपयतां ज्याच्या भाशणा खातीर आमी रावल्यात आनी तो आज गोंय साल्वार करपा खातीर आयला, जस्टीस फेर्दिन रेबेलो. आय एम सॉरी, व्हेरी सॉरी. म्हाका थांबोवचें पडटा, बट लोक पयसुल्ल्यान आयले. सगळ्यांक चोवन हांवें कितें म्हणचें, हांवें केन्नाय चिंतो ना की एक उल मारलो आनी इतले लोक तुमी एकठांय जाले म्हणून. धन्यवाद तुमकां. हांव वर्साक 4 सपनां गोंय येता डिसेंबराक आनी जानेराक. आनी हे वर्सा हांवें कॅमेरा घेवन येयल्लो की हांव आमच्या जंगलांनी आमचे पॉन्ड्स आनी थिंगा आमचे जानवरां आनी आमची सुकणीं
चयतलो आनी फोटो कोता आनी माते सगळे गोंय भोंवतलो म्हणून. पण तेन्ना येयलो जे आमचे हेजे लोकांचो आरामल लोकांचो हांवें म्हणलें लोकांक आपल्या हक्का लागून वाय शूड दे कम ऑन द रोड्स. आपल्या संस्कृती आपल्या हेरिटेज ही सांबाळपाक लोकांक रस्त्यार येवपाक जाय. जेन्ना लोक उल मारतात सरकारान आयकपाक जाय, बसून दिवपाक जाय, समजून घेवपाक जाय आनी मागीर विचार करून येस देर कॅन बी इश्यूज हियर एंड देर. बट तो कॅमेरा हांवें आतां सुकण्यांनी हो कॅमेरा आतां गोंयच्या लोकां मुखार दवरला. कोण म्हणटात अरे फेर्दिनाचे बरोबर कोण फोटोग्राफ केल्यात कोण एके पक्षाचे आनी कोण म्हणटात आनी कितें काय. म्हाका एक सांगपाक जाय, म्हजें घर जें आसा सगळ्यांक उक्तें आसा. इट इज ओपन टू ऑल. I will entertain people of all beliefs, whether it is the RSS chief of Goa, whether it is the Congress, whether it is the Revolutionary Socialist Party or others. They are all brothers of Goa. They are all sons and daughters of Goa. आमचे मध्ये तो फरक आसपाक जायना. बट हांवें चिंतलें लोक गांवांनी आंग तेमचे शिमता पूण उलोवपाक कोण तयार ना. कित्याक लागून काय 51 years हांवें कायद्या पालन केला. हांवें भारताचे संविधानाचेर ओथ घेतलो टू प्रोटेक्ट दॅट कॉन्स्टिट्यूशन. And I said to myself, if others don't speak, I must raise my voice. I must raise my voice to bring about a coalition of all NGOs, activists, जे लोक गोंयच्या खातीर झगडटात तांकां एकठांय हाडपाक. आनी तांकां एकठांय जर हाडना जाल्यार आमी कितल्योय चळवळी करूं, नथिंग विल सक्सीड. सो दोज हू आर डिमांडिंग एक्शन प्लॅन मात्र रावात. 5 लोकांनी एक्शन प्लॅन सगळ्यांक करपाक जायना. दुसरे आमी कमिटी करतले, लोकां सगळ्यांक घेतले, विचार करतले वॉट कॅन बी डन अँड वॉट कॅन नॉट बी डन. कोण म्हणटात हो डिमांड घाल तो डिमांड घाल. सद्या आमची वन डे मॅच, T20 मॅच सद्याक त्यो मागीर दुसरे तरी आसतले. लेट अस टॉक अबाउट इट. गोंयची इतिहास कितें? वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ गोवा? पुर्तुगेजा पयले दुसरे लोक आसले, मागीर पुर्तुगेज येयलो. गोंयच्या लोकांनी पुर्तुगेजा विरोध केलो आनी अल्टिमेटली 61 आमची सुटका जाली. वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, द मदरलँड. मागीर आमी झगडले आमचे भाशे लागून, आमच्या गांवा लागून, प्रांता लागून. हिंगा आसले ते आमी सगळे, तुमी आसतलेत, हांव आसलो आनी आमकां तो प्रांत मेळ्ळो, आमकां भास मेळ्ळी. म्हाका तरी आशा आसली, आय बिलीव that with an intelligent people like Goans who are not poor, basically सगळ्या घरांक शीत कोडी आसाच, that we will turn ourselves into the best state in the country, that our youth will have opportunities to shine as they are shining when they go out. But I am deeply troubled as what I see. So, but people have been coming together, people have been revolting, and people have been succeeding. कोण म्हाका विचारलें, is it possible
हांवें ताका एक उतर दिल्लें, इन माय vocabulary there is nothing like impossible, and in your vocabulary that same word should be there, nothing is impossible. आम्ही एकठांय जर एक जालें, we can fight everything and achieve everything. I was surprised by the media coverage and TV coverage. I never expected this kind of coverage. And then I realized that the suppressed voice, लोक रावताले तोंड उक्ती करपाक, लोक रावताले कोणी आपले सांगपाक येयात म्हणून मुखार. And I am indebted to all of you all who have come over here, every activist, every citizen. I am indebted to all the TV channels, to all newspapers, आमचे सोशल मिडिया लोक, ही जागृती आमच्या गोंयांत हाडल्या म्हणून. पण जागृती हाडून हाऊ टू वी मूव? कितें रिफॉर्म जावपा जाय न्ही. वी मस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ सम रिफॉर्म्स. फक्त उबो रावन भाशण करून आनी मागीर मागीर चोया म्हण तें जावपा ना. वी मस्ट अंडरस्टँड द रिफॉर्म्स. मस्ट हॅव अ न्यू डिरेक्टिव्ह. तो विचार हिंगा ना बाबा. And let me now make myself absolutely clear. This is not the movement of any political party. Let me make it clear. I do not aspire to contest any elections. I have held the office of Chief Justice of the Allahabad High Court, the biggest high court in the country, and I have satisfied with that. So therefore, लोकां आमचो मुख्य मुद्दे म्हणटाली दिवपाची गरज ना. Let me also have my right to decide what I want. But I think there's one thing needed. We must restore morality and integrity into our society. That is lacking. And now, when we have taken for granted that corruption is the way of life, what are we teaching our children? आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयतात? की corruption is the way of life? This must change. We must fight together. आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाक एक नवी वाट दाखोवपाक. A right to uphold our integrity, to teach our children the morals. Now, we are not against development, and we can't be. But for example, tourism, okay, is one of our mainstays of our economy. Have a tourism policy consistent, build 4-star hotels, 5-star hotels, 7-star hotels, so that our youth can get good jobs, a good salary down there. Let it not be just somebody's coming up here, buying land, and then closing shop. तेच आम्ही तयार ना. सगळ्यांनी उलयल्या आमच्या राना बद्दल, आमच्या जंगला बद्दल. ताईरान सांगला अप पर्टिक्युलर ग्रेडियंट यू कॅन डेव्हलप म्हणून. हांव तुमच्या मुखार विचारता, हे रानांनी हे जंगलांनी आम्ही केन्नाय घर बांदली? ही घरां कोणाक? Then why must we allow that?
सो आमचो एक डिमांड जो आसा, नो हिल्स टू बी डेव्हलप्ड टुडे अँड टुमॉरो. हे रान दोंगर जे आसात हे आमचे लोकांचे. इट मे बी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी सम, बट इट इज अ नॅचरल हेरिटेज. हे आमचे आणि आम्ही कमवपाक जाय. नो कटिंग ऑफ हिल्स, नो कन्स्ट्रक्शन्स ऑन हिल्स. आणि सरकाराक विचार करपाक जाय. वेन पीपल प्रोटेस्ट ते झगडनात आपल्या फायद्या खातीर. They fight for certain values, to maintain certain values. They are not your opponents. Much as you have a right to sit on the chair because of our constitution, Samvidhan, the same Samvidhan also gives them the right to protest. You must recognize that right. Every protest can't send them into jail. That is not the civilized way. The civilized way is call them, sit with them. Maybe sometimes some things are possible, some things are not possible. Then there are ways and means to address those issues. But don't go against the activists. They are the only ones who have been fighting so long for Goa. त्यांचे नाव बदनाम करू नका. खंयच्याय आमचे आंबे घेतात न्ही, थोडे आंबे उठतात कुसतात, बट नॉट ऑल. मोस्ट ऑफ देम आर मेन ऑफ इंटेग्रिटी हू हॅव सफर्ड. हू हॅव सफर्ड कोणाक लागून? आपल्या स्वतः लागून, आपली बोट म्हणून. दे आर फायटिंग फॉर अ कॉज. दे आर फायटिंग फॉर यू अँड मी. And we must recognize and pay our tributes to this activist. And what is this cause which can bring us together? पहिले सुवातेर आमच्यो बायलो, आमच्यो आज्यो माय, आमची भुरगीं चेडवां, you give birth to the children of the soil. You bring them up to paltat. You teach them good values. When they smile, you smile. When they are hurt, you cry. You give them, to teach them values. And what are the values you teach them? आम्ही सगळे भाव आणि भयणी या गावात गोंयांत कोण. You teach them to live together. आणि म्हजो उल्लो आमच्या गोंयच्या बायलां कडेन. आतां तुमी उठपाक जाय. You are 50% of our population. We have a right to be heard. We have a right to express your views. And together all of us will achieve what we have sought to achieve in this 10 minimum program. आमचे रिलीजियस लीडर्स खंयच्याच धर्माचे जावन दी, जावन दी तो हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान वा दुसरो. You are the ones who must highlight morality in public life. You must tell when we go wrong. You must articulate your voices. God did not create nature to be destroyed. Nature has been created to be protected. God gave us that nature to be protected. Protected not only for today, आजच नाही, हेच पिढयेक न्ही, फालच्या पिढयेक आणि मुखाच्या पिढयेक जे आसा तेमकां.
So all our natural resources must be protected. The doctrine of public trust says these natural resources do not belong to any person. They do not belong to a government. Sarkar amto trustee is a trustee on behalf of the people. Before any action that challenges that you act against this specific doctrine must give way. मागील कोण आसात? Our professionals, professors, doctors, lawyers, engineers, and all of the others. You are the intellectual core of a society. You are the ones that should have led. You are sustaining your life on this golden soil. But your voices are not heard. Why should the intellectuals of Goa keep their mouths shut against what injustice we have seen? Come join us in this. The 10-point charter is not against any government. The 10-point charter is आमच्या गोंयच्या मोगी लोकांक. To our youth, तुम्ही आमच्या वांगा द्या म्हणून. You are a future. तुमचो आवाज कित्याक बंद? Why are you keeping quiet against all the injustice that you see around you? It's time that you rise. I don't agree with any concept of pelting stones or rioting. महात्मा गांधी नाम एक शिकलेला सत्याग्रह. सत्याग्रह घेऊन आम्ही देशाची सुटका झाली. Satyagraha is a powerful movement which we can use against oppression, against injustice. So to my youth, my call is, wake up. We can't fight alone, we have done our fights. It is your time now. It's your time not only to protect the natural resources of the state, not only for yourself, but for the future generations. To all our activists, we have been the torch bearers to preserve our values, sometimes at a great personal cost and sacrifice. Your sacrifices and struggles have emboldened many, including me, in the autumn of this life. I'm in the autumn of my life. But this Mankul Goye is worth fighting for. And together we will fight. Leaders of all political parties, जाऊन दी तो बीजेपी, जाऊन दी तो गोवा काँग्रेस, आरजीपी, आमचे आप आम विसरते किती पार्टी झाल्या नाव किंवा विसरता. Then what is the cause of all this? एक दुयेंस जातनी कोणा somebody suffers heart issues, you go to the root cause. Try to go to the root cause and remove that issue so that you are healthy. And आमचो root cause कितें? आणि corruption कित्याक लागून? Two sections of the Town and Country Planning Act. Section 17(2)
and section 39A. These sections must go. Let us cut out the money source of these people. This is the money source, and this is what is corrupting our system. These sections must be repealed. आणि कोण म्हणले उत्तराखंड हे तोय प्रश्न आसा. I have been articulating it for a long time. Governor Harmonkar was the Speaker of the Goa Assembly. He invited me to speak in front of the MLAs and ex-MLAs. Of course, that issue was regarding special status for Goa. My point is not that. And there I had made a suggestion. This was when the late Parikar was the Chief Minister. In every state, land revenue code astas. In most states, section asta कि land cannot be sold to a non-agriculturalist. Land cannot be sold to a person who is not resident in the state. And agricultural land can't be converted to any non-agricultural purposes. So we must amend our course. I request of MLAs who are here, move a private member's bill to amend the. We will help you to draft it. Let us amend. So if section 17(2), 39A and land revenue code तरी आम्ही amend करून section जर आले जाल्यार हे सगळे दिल्लीवाले धांवतलेत. A land which cannot be converted is no use to them. And the money will not come. Of course, the money, the money, the पैसे येत नाही. तो मुनी सो पैसे तेच पैसे नाही ते. तेच फाटल्या नानी आसात. I don't hear. Let us not take a broad swipe at everybody. Everybody has their feelings. There are good people. There are semi-good people. And there are bad people. आमचे 10 पॉइंट ह्या आसात न्ही आमी विचार लोकां मुखार दवरला. 6-10 जाली. पण हांव गेल्ले जाग्यार गितांजली रवींद्रनाथ टागोरचो उतरां सदांच मनांत येतात. आनी हांव तुमचे मुखार दवरता सांगता कारण कित्याक लागून. Where the mind is without fear and the head is held high, into this haven of freedom let my country awake. And anga munta let us go away. Ami konak mutiny. We are afraid of nobody. A collective strength of the people can undo and do. आणि आमच्या गावांनी मोठमोठी बिल्डिंग येतात, मोठमोठे फ्लॉट येतात. ते कोणाक? आमच्या गोंयच्या लोकांक. Are we going to become outsiders in our own land, in our own villages? When I say carrying capacity, because unless there is sewerage system, unless there are water supply, unless there is electricity, unless there is roads, by these constructions, our subsoil is getting destroyed,
Our water, underground water is getting destroyed. Why should this happen? Why should the water on wire 50 and 60 ghars are? Why should 100 plots come up there? And for whom? This is not acceptable. Our villages must be protected. Protected for what? To preserve the identity of the Kokni people. वो हमको गाँव जेन्ना आमी कोंकणीचे चळवळ जातली, we found we were hardly 65 to 70% of the populace. He केन्ना 1985-86. Today what is the position? Dramatic changes. I don't say Indians, others don't have a right to come to Goa. They have the right. Because they are citizens of this country. They work because our people are not working. Somebody has to fill in their vacuum. But then there must be proper housing for them also, which we are not thinking. Instead of that, the buildings are coming and for the high class. So somewhere along the line, a government must think of this also. The poor can't be forgotten. They are the ones who work for us in the houses. They are the ones who come for electrical work, the plumbing. So you must think about these people also. And there are non-Goans who are staying, who have come and made Goa their home. And they must विचारतात, what is happening to your Goa? आम्ही विचारणार. ते विचारतात, what is happening to your Goa? Bombay High Court'aचो एक जुईज आयिल्लो. And in his judgment, he said, Goa is worth fighting for. Are we not going to fight for Goa? आणि हांव निमाणे एक सांगता हांव सांगना आसलो दोन गोश्ट्यो. हे हॉलाक पयशे भरले हांवें, म्हजे पयशे न्ही, म्हजे मायन्स अकाउंट आसलो, आज ना ती स्वर्गार आसा. I say that it must be her contribution for this Goa. म्हाका जाय आसलें ते तेजे बेडसांव आमचे घालूं म्हणून. आनी निमणी हांव जेन्ना गव्हर्मेंट लॉ कॉलेज स्टुडंट आसलो, लायक अ यंगस्टर, आय वॉज वन ऑफ द रेव्होल्युशनरी, सदांच रिबेलो रेव्होल्युशनरी, म्हाका खबर ना. आमी आतां उजो पिले बार बांदाचे कुंकळकार. So that is always there. आणि always questioning why this अन्याय, why this, what is happening to our people. आणि दादा धर्माधिकारी म्हणून सर्वोदय लिडर असलो, विनोबा भावेचो सांगाती. तो आज तेन्ना अबाउट 80 years or so. आमी गेले तेका मेळपाक, आमी दोग तीग जाण भुरगे गव्हर्मेंट लॉ कॉलेजीसून. आणि एज युजल आमी तरणाटीन आज तुमी उलयता विचार काडटात, हे करपाक जाय तें करपाक जाय म्हणून. We also said, why is this happening? Why this corruption? Why this? Dada Ram Aikle, with the Lord of patience. Then Dada told us, what do you want from this body? Do you want me to stand out and be riddled with bullets? My body is ready. This for man, I am not asking anybody here to take a bullet. I am not asking anybody over here to pelt stones. I am asking everybody, let's work together. Now, two म्हणतात आम्ही action plan कित काय म्हणून. How do you plan action plan if you don't have an organization? Unless you set up an organization, how do you fight?
When you send a message, आज तुम्ही उल्ल्या येल्यात, but how do tomorrow the newspapers and TV channels are not going to give the same publicity? So we must start structuring an organization. And I have told the political leaders who have met me, the core of this leadership must be activists, must be NGOs, must be non-office bearers of political parties. We want the support of every political party because ultimately we are part of a democratic system. But we have our views which we may differ. You may have different views. Democracy contemplates different views, dusre vichar. Because these 10 views which we are doing, tumchmuka ek sangta, are not negotiable. We will fight for these issues together. But let us first set up a structure everywhere, in every village, every town. आणि तुम्ही मुखार सगळ्यात दाखय धाडात तुमची नावां, ऍक्टिव्हिस्टांची नावां, so that we can have at least starting with broadly in talukas and मागीर गांवांनी. आम्ही म्हणले take out the casinos from the river. आणि उल माल दिंगा. फायल सरकारान ती मान आम दिल ना जाल्यार what are we going to do? Are we going to sit down there and say, is that going to be our view? So therefore, an organization is required. An organization of the middle class and the youth. As I said, we can be the advisors. We can be the fulcrum for you to come around. I'm always there to give, we and all others who are on this platform are there. But you must be the innovators. You must be the organizers. You must help set up committees everywhere of people, like-minded people. And again I repeat, 3 things must be done. And we want our legislators who are present over here to, whether the government accepts it or not is a different issue. Section 17(2) must go. Section 39A must go. Land Revenue Code must be amended to prevent sale of own agricultural land to non-agriculturalists. And the sale, if any, must only be to residents of Goa. आणि निमणे हे करप्शन मंत्री करतात, आमदार करतात, सगळे पक्षाचे स्वतः सोडतो. But this during my time, 1977 आमदार असो, we never heard of this kind of corruption. हांव म्हाका असा assembly no confidence motion जेन्ना हांवें उलयतालो, you know what was the argument? That Mrs. Shashikala Kapoor's husband was collecting 2 rupees on a ticket which was booking. So he was entitled to charge that 2 rupees. But आम्ही तो go 2 रुपये घेता. This was the only charge of corruption. आणि काय असो ना. And there were people. I am not saying others have no morality. But there was something that time which had changed. And when newspaper asked me, I said up to the first term of Pratap Singh Rani as Chief Minister, things were okay. From the second term onwards, it is downhill, 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 downhill. And today corruption has become endemic. We cut off the source of corruption, we restore Goa, आणि आम्ही एकठांय जाऊन मुखार सरूया. देव बरो करूं. सगळ्याचे उपकारी
वता दोन गजाली तुमचे कडेन मागता. एक म्हणजे सकल वतना थंय लुईस मिनेजीस ब्रागांजाचो पुतळो आसा, त्या पुतळेक आमचे सेसिल रॉड्रिग्स डोनेशन बॉक्स घेवन आसा. खूब गजाली आमकां लोक इतलो जाल्ल्यान खर्च करचो पडलो. तो जर तुमी जर कितें दिली जायत जाल्यार तातूंतल्यान सुटपाक शकतलो. प्रेसाचे जे कोण आमचे वांगडी आसात, हांगा क्लिओफा आल्मेदा कुतिन्हो आसा, तांचे कडेन प्रेस स्टेटमेंट आसा ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड्स, ते तांणी घेवन वच्च्यो. वतना तुमकां QR कोड दिसतलो. तो QR कोडाचेर जर तुमी तें केले जायत जाल्यार तातूंतल्यान तुमी तुमचें नांव ईमेल सगळें नोंदोवपाक शकतात. देन वी कॅन कॉन्टॅक्ट यू. आणि फुडली एक्शन जी आसा ती फुडली एक्शन रोखडीच तुमकां सोशल मिडियांतल्यान आनी सगळ्या हातूंतल्यान कळटली. तुमकां सगळ्यांक दिनवास मना काळजांतल्यान लक्षांत घेवया. ही हो शेवट न्हय, ही सुरवेची मिटींग. हाज्याकी व्हडलें झूज उबारपाचें आसा, त्या दृश्टींतल्यान मनाची तयारी करया. वता वता एकूच फावट स्लोगन, इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ.